नमस्कार. कोंकणी भाशा मंडळाचे कोंकणी वाचन विश्व आयोजीत 16व्या शेंकड्यांतले कोंकणी रामायण ह्या विशयाचेर आयज चर्चा जावपाची आसा. इश्टांनो, कोंकणी भाशा मंडळाचे कोंकणी वाचन विश्व गेले 1 वर्स आनी ताचेकून चड म्हयने म्हणूं येता कितलेश्योच अश्यो कार्यावळी करता जेणे करून आमच्या भुरग्यां मदीं वाचनाची आवड निर्माण जावची. आमी अभ्यासक्रमांत ज्यो गजाली आसात ताचें अध्यापन करचें, त्यो गजाली शिकच्यो, जाणून घेवच्यो आनी अशा तरेच्या कार्यावळींतल्यान आमचे कडल्यान आमच्या ज्ञानाक भर पडटा. आयज अशीच एक कार्यावळ म्हळ्यार 16व्या शेंकड्या आदलें कोंकणी रामायण ह्या विशयाचेर आमी सत्र घडोवन हाडटात. आयच्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमकां लाभल्यात भोवमानेस्त एडवोकेट भेंब्रे. तांचो ह्या विशयाचेर सखोल अभ्यास आसा आनी त्या अभ्यासांतल्यान आयज आमच्या गिन्यानांत भर घालपाचें कार्य ते करतले. 16व्या शेंकड्यांतले वा 16व्या शेंकड्या आदलें हें रामायण आमकां कितलेशेच गजालींची जाणीव करून दिता. कोंकणी भाशेचें आदलें रूप कशें आशिल्लें ही एक म्हत्वाची गजाल. इतलेंच न्हय तर 16व्या शेंकड्या आदल्या रामायणांत कोंकणी भाशेंत समाज वा त्या वेळावयल्यो कांय चालिरिती, थळावे पण जे आसा ते ह्या ग्रंथांतल्यान आमकां अभ्यासपाक मेळटा. ह्या विशयाचेर उलोवपी म्हूण आमकां लाभल्यात एडवोकेट उदय भेंब्रे. फाटलीं कितलींशींच वर्सां गोंय विद्यापिठाच्या कोंकणी विभागांत तांणी हो विशय खासा शिकयला आनी त्या अनुशंगान आयजूय आमकां तांचें मार्गदर्शन लाभतलें. उदय बाबान विद्यापिठांत शिकयलाच, ते विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन दीत आसात. ताचेच बरोबर विद्यार्थ्यां सयत ते कितल्याशाच तरणाट्यांचे प्रेरणास्थान. भास, साहित्य, पत्रकारिता ह्या वेगवेगळ्या मळांचेर तांचो वावर आसा. साहित्याच्या मळार चान्न्याचे राती हे तांचें फामाद गीत. ह्या कविता संग्रहा सयत चान्ने हो गितांचो झेलो तांचो हालींच उजवाडाक आयला. गोंयच्या इतिहासाची गवाय दिवपी व्हडलें घर ही कादंबरी बरीच गाजल्या. ते भायर कर्ण पर्व ह्या तांच्या पुराणांतल्या नाटका खातीर तांकां साहित्य अकादमीचो पुरस्कार फावो जाला. साहित्या भायर कोंकणी चळवळींत तांचें मोठें योगदान आसा. गोंयांत वेगळे राज्य दवरचे तशेंच कोंकणीक मानाची सुवात मेळची म्हूण उदय बाबान मोलादीक हातभार लायला. कोंकणी भाशा मंडळाचे ते आदले अध्यक्ष. शाणी मस्ती ह्या बाल गितांच्या सीडी खातीरूय तांणी गितां बरयल्यात. सध्या तांचे आबे फारिया जीण आनी वावर ह्या विशयाचेर कादंबरी येवपाची आसा. आमी वाचक ह्या कादंबरीची उत्सुकतायेन वाट पळयतात. आयज ते कोंकणी रामायणाचेर उलोवप करतले. हांव विनंती करता उदय बाब भेंब्रे हांकां आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन करचें. कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष भोवमानेस्त अन्वेषा बाय सिंगबाळ, मंडळाची मानेस्त कारभारी आनी मानेस्त भयणीनो आनी भावानो, भारतांतलीं 2 महाकाव्यां जगभर पावल्यांत आनी जगभर गाजल्यांत. तातूंतलें एक रामायण. रामायण हें नांव 2 उतरां जोडून घडलां. राम आनी आयण. आयण म्हळ्यार भोंवडी वा मार्च. म्हणटा रामायण म्हळ्यार रामाची भोंवडी वा रामाची मार्च. मार्च ह्या उतराक म्हाका आमच्या देशी भाशांनी योग्य उतर मेळना म्हणून हांव मार्चच वापरतां. हें संस्कृत भाशेंतलें रामायण, संस्कृत भाशेंतलें महाकाव्य आनी ताचो रचणार वाल्मिकी ऋषी. रामायण हें संस्कृत भाशेंतलें पयलें काव्य म्हणून ताका आदिकाव्य म्हणटात. आदी म्हळ्यार संस्कृतांत पयलें. आनी वाल्मिकी ऋषी हो पयलो कवी जालो म्हणून ताका आदिकवी म्हणटात. आदिकवी वाल्मिकी. हें रामायण वाल्मिकीन रचलें तेन्ना ताचे 12,000 श्लोक आशिल्ले. पूण त्या काळांत छापखाने ना. पुस्तकाच्यो प्रती करून त्यो लोकां मेरेन पावोवपाची वेवस्था नाशिल्ल्यान ते
मौखीक रितीन दुसऱ्या कडेन पावताले आनी मौखीक रितीन जेन्ना अशें पावता तेन्ना तातूंत कितलीशी भर पडटा, घडये थोडें शेणून वता. तशी हातूंत भर पडत 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 गेली शेंकड्यांनी वर्सां. तें बरयता म्हणसर म्हाका दिसता कांय ना 1000-1500 वर्सां गेलीं बरोवन पडटा म्हणसर. आनी तेन्ना तें जालें 24,000 श्लोकांचें, म्हणजे दुपेटीन वाड जाली. आज आमचे कडेन जें संस्कृत रामायण पावलां तें 24,000 श्लोकांचें आसा. हालीं मेरेन आमचे कडेन ह्या संस्कृत रामायणाचें कोंकणी अणकार नाशिल्लो, पूण आज तो आमचे कडेन आसा. माणिकबाब गावणेकार हांणी ह्या संस्कृत रामायणाचो, याद धरात कोंकणी रामायणाचो न्ही, संस्कृत रामायणाचो कोंकणी अणकार केला आनी ताजी 8 खंड जाल्यात. हरशीं मूळ संस्कृतांत खंड शब्द वापरुना, कांड वापरला आनी मूळ रामायणांत 7 कांडां आसात, 7. पूण माणिकबाब गावणेकारान ताका खंड म्हळा आनीक असले 8 खंडांनी सगळें रामायण कोंकणींत हाडलां. ताजे हे 4 खंड उजवाडाक आयिल्ले आसात, पयलो, दुसरो, तिसरो आनी चवथो अशें. आनी आनीक 4 रोखडेच येवपाचे आसात. म्हणटा ते येतकच संपूर्ण संस्कृत रामायण कोंकणींत आयलें अशें आमच्यांनी म्हणूंक जाता. किंवा मूळ संस्कृतांत खंय कितें आसा, कोण कसो संवाद उलयला हें समजून घेतलें जाल्यार आमकां आज अडचण जाता, कित्याक आमकां संस्कृत भास कळना. तेन्ना ह्या अणकाराचो उपेग आमकां जावं येता. कोंकणी रामायण हें संस्कृत रामायणा परस सामकें वेगळें. तो अणकार न्हय, पयली गजाल. दुसरी गजाल, तें अनुसर्जनय न्हय. तुमकां खबर आसतलें रविंद्रबाब केळेकार हांणी महाभारताचें अनुसर्जन म्हणून 2 खंड काडल्यात. पूण त्या अनुसर्जनांत कितें आसा, इंटरप्रिटेशन आसा आपलें वेगळें. तशें हें अनुसर्जन न्ही, हो अणकारय न्हय. ही एक वेगळीच शैली. तें आटयलां, ल्हान केलां, खूब ल्हान केलां. रामायण, संस्कृत रामायण पळय आसा तें कोंकणींत हाडटना खूब ल्हान केलां आनी फकत 26 कथां मदीं रामायणाचें सगळें कथानक सांगलां, 26. पूण जें कोंकणी रामायण उजवाडाक आयलां किंवा जें कोंकणी रामायण मेळ्ळां थंय सगल्यो 32 कथा आसात. निमाण्यो ज्यो 6 कथा आसात तातूंत परत रामाचें भुरगेपण सांगलां. आतां एक फावटी रावणा कडेन युध्द करून तो अयोध्येक वतकच परत भुरगेपण कशें येता हें नज. तर कसो करूं येता, ह्याच लेखकान वेगळे तरेन हें रामायण बरोवचें असो एक प्रयत्न केलो आनी 6 कथा बरोवंक पावलो, ताजे फुडें बरोवंक पावलो ना. पूण तीं कागदां एकठांय आशिल्ल्यान तें एक पुस्तक अशें धरून ह्या जें उजवाडाक आयलां तातूंत भितरूय त्यो 6 कथा आसात. पूण तुमी जर 26वी कथा वाचली थंय कळटा की हें रामायण हांगा सोंपता. परत भुरगेपण सुरू जाता अशें घडना न्ही, केन्ना खंयचोय लेखक सुरवात करता आनी खंय तरी सोंपयता. तशें तें 26वी कथेन सोंपता. एक मोठें खाशेलेपण कोंकणी रामायणाचें म्हणजे तें गद्यांत आसा. संस्कृतांतलें रामायण हें पद्य, काव्य, पूण कोंकणींतलें रामायण हें गद्य. आनीक भारत देशांतल्या आधुनीक भाशां मदलें पयलें गद्य. हें हांव सांगना, हें डॉक्टर जुझे पेरेरा सांगता. तो काळ असो आशिल्लो ज्या काळांत मराठी, गुजराती, तामीळ, कन्नड सगळे भाशांनी काव्यांतच साहित्य निर्माण जातालें, सगळें काव्य. हें कोंकणींतलें पयलें गद्य जालेंच,
पूण सबंद भारतीय आधुनीक भाशा मदलें पयलें गद्य हें हाजें खाशेलेपण. आतां कितलें ल्हान जालां तें पळयात. 24,000 श्लोक म्हळ्यार असलीं 8 पुस्तकां. तें ह्या ल्हानशा पुस्तकांत आयलां. हेंय मोटें जालें कित्याक हाका एक लांब प्रस्तावना आसा आनी फुडल्यो 6 कथा आसात. ताका लागून व्हड दिसता पूण हें खूब ल्हान. अशें म्हणूं येता की हें एक खंड जर दोळे मुखार दवरलें तर तातूंत भितर हें कोंकणी रामायण बसता. आतां ह्या रामायणाचो अभ्यास करचो जाल्यार कितल्याश्या प्रस्नांच्यो जापो सोदच्यो पडटात. त्यो सट करून मेळनात. थोड्यो अभ्यासांतल्यान मेळटात आनी थोड्यो मेळनात. थंय तर्क करचे पडटात. हे प्रस्न खंयचे? हे प्रस्न अशे. हे कोंकणी रामायण खंय आनी कशें मेळ्ळें? 16व्या शेंकड्यांतलें. आतां तें खंय आनी कशें मेळ्ळें हो पयलो प्रस्न. मागीर येता हें बरयलें काय तोंडान सांगलें. की तें मेळ्ळां तें रोमी लिपयेंत मेळ्ळां. म्हणटा रोमी लिपयेंत बरयलां जाल्यार कोण तरी फॉरेनरान युरोपियन मनशान तें बरयलां आसूंक जाय. जाल्यार तें बरयलें काय सांगलें वाद आसा. हाजे मदीं 2 मतां आसात. तिसरो प्रस्न आसा कोणें रचलें. चवथो प्रस्न केन्ना रचलें. 5वो प्रस्न खंयचे लिपींत बरयलें. बरयलें जाल्यार खंयचे लिपींत बरयलें. आनी 6वो प्रस्न आसा भाशेची शैली मंगळुरी कित्याक. हें कोंकणी रामायण आमकां अपघातान म्हणटा तशें हाताक लागलां. पुर्तुगालाक मिन्यू नांवाची एक विद्यापीठ आसा. युनिवर्सिटी ऑफ मिन्यू म्हणटा ताका. ताच्या ग्रंथालयांत हेर जायत्यो गजाली आसात. ताजे मदीं 3 बाडां आसात. 3 बाडां. आतां बाड हें उतर मराठी पूण आमचे कडेन ताका दुसरें उतर ना. इंग्लिशीन ताका एक आसत जाल्यार कॉडेक्स म्हणटात आनी 2-3 आसत जाल्यार कोडायसीस. प्लुरल कोडायसीस जाता. एक आसत जाल्यार कॉडेक्स. तशें तांणी कॉडेक्स म्हणान ताका नंबर दिल्यात. 771, 772 आनी 773. ही 3 म्हणजे सामके सादे भाशेंत सांगपाचें जाल्यार बरयल्ल्या कागदांचे गठ्ठे. बरयल्ले कागदांच्या सादे रद्दीचे न्ही. बरयल्ल्या कागदांचे गठ्ठे. तांकां नंबर दिल्ले आसा. आतां 771 आसा तें कोंकणी भारत. लेखकान भारत शब्द वापरला म्हणून हांव भारत वापरतां. हरशीं आमी महाभारत म्हणून वळखतात ताका. दुसऱ्या हातूंत ह्यो रामायणाच्यो काणयो आसात. कथा. त्योय कथाच भारताच्यो. आनी तिसऱ्या हातूंत कृष्णदास श्यामा हाचें श्री कृष्ण चरित्र कथा नांवाचें मराठी काव्य आसा. आनी त्या भायर बाकीच्यो आनी कितल्योश्यो वेगळे वेगळे कवींच्यो कविता आसात. तिसऱ्या 773 नंबरच्या बाडांत. आतां आज आमकां लागता तें 772. ह्या 772 कॉडेक्सांत कागदांचेर रोमी लिपयेंत बरयल्लें ह्यो रामायणाच्यो 32 कथा मेळ्ळ्यात. आतां हें कशें घडलें? ताज्याय परस पयलीं प्रस्न येता तो हें खंय आनी कशें मेळ्ळें. डॉक्टर ग्रासियान मोरायस नांवाचो आमचो एक विद्वान जावन गेलो गोंयकार. ताणें पुर्तुगालाक त्या ग्रंथालयांत पाविल्ले वेळार पळयलें की हें कितें प्रकरण म्हणून चाळून पळयतकच ताका कळ्ळें की तें कोंकणी म्हणून. आनी ताणें दुसरें कांय विद्वानाच्याय कानार तें घालें की त्या ग्रंथालयांत अशीं बाडां आसात जातूंत कोंकणी आनी मराठी ही दोनूय मेळटात. म्हणटकीर मागीर कांय विद्वान पुर्तुगालाक पाविल्ले वेळार ते पळोवन आयले पूण ताणें कोणें कांय ताजेर काम केलें ना.
इवन डॉक्टर जुझे पेरेरा वचून तें पळोवन वाचून आयलो, पूण ताणें स्वता त्या विशीं कांय बरोवंक पावलो ना. घडये इच्छा आशिल्ली जायत, पूण बरोवंक पावलो ना. लेख बरयले, पूण त्या त्या साहित्याचें कितें नागरीक हाडचें किंवा ताजेर बारीक विश्लेशण करचें अशें तो कांय करूंक पावलो ना. मागीर एक दीस थंय फादर आंतोनियो पेरेर पावलो. नांव आयकलां? फादर आंतोनियो पेरेर. बार्देसांतले ते. बार्देसांतले न्ही, साश्टीचेच, शिल्ले गांवचे. मागीर बार्देसांत लायफ गेला. तांणी ताज्यो झिरॉक्स कॉपी काडून घेतल्यो, दोनूय, रामायण आनी महाभारताच्यो. आनी त्यो कॉपी मागीर ताणें पर्वरीच्या झेवियर सेंटर ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च पळय आसा तांचे कडेन दवरल्यात, त्यो थंय आसात. पूण ताजे उपरांत आनी एक बरें काम जालें की सेंट्रल लायब्ररीचे कार्लोस फर्नांडीस पळय क्युरेटर आशिल्ले, तांचे कानार आमचे पैकी कोणे तरी ही गजाल घाली की कोणाकूय अभ्यास करतलो जाल्यार पुर्तुगालाक वचचें पडटा, तें पळयतलो जाल्यार जशें आसा तशें. तेन्ना ताज्यो कॉपीज गोंयांत हाडून दवरच्यो म्हणटा हांगाच ताजो अभ्यास करूंक मेळटा. ताणें तें केलें आनी आज त्यो वेवस्थीत बायंड करून कृष्णदास श्यामा राज्य ग्रंथालयांत दवरिल्ल्यो आसा. मागीर प्रोफेसर ओलिविन गॉमेस हांणी, अर्थात तेन्ना पावूंक ना ह्यो कॉपी हांगा, ताणें पुर्तुगालाकूच वचून कॉपी स्वता हाडिल्ली आसतली आपले खातीर, नागरींत लिप्यांतर केलें. आनी ते 1996 वर्सा, म्हणजे सारकीं 25 वर्सां जातात, गोंय विद्यापिठान ह्या रुपान उजवाडायलें. 1996. म्हणजे कशें आमचे मेरेन पावलें कोंकणी रामायण आमकां वाचूंक जाता त्या पद्दतीन. कित्याक ती जें रोमींत बरयल्लें आसा ती रोमी आयची न्ही, ती त्या काळांतली 450-500 वर्सां फाटली. युरोपियन लोक वेगळे बरयताले, ते वाय बी वापरताले, आतां वापरनात. आनी डिसायफर करपाक खूब कठीण. बरें हातान बरयल्लें, हातान बरयल्लें म्हणटकच तें कठीण काम देवनागरींत लिप्यांतर करप. आनी केलां तें 100% बरोबर आसा अशेंय सांगप कठीण. म्हणजे आज अशें म्हणूं येता आमच्यांनी की आमकां जो अणकार मेळ्ळा तो ओरिजिनल जाणें बरयल्लें, रोमींतलें न्ही आं, मूळ जाणें बरयल्लें ताजे कडेन प्रामाणीक आसा काय कितें हो एक दुबाव आसा. कारण सादी गजाल पळयता, हांव तें वाचून ह्या युरोपियन मनशाक सांगता, हाका वाचूं येना बरयलें तें खंयचेय लिपी आसूं, लिपीचेर मागीर येवया, पूण हो युरोपियन मनीस मिशनरी हाका वाचूंक येना, ताका हांव वाचून दाखयतां आनी तो फक्त आयकून रोमीत तें उतरायता. म्हणटा आनी ताका आमचे संस्कृतीची वळख ना, ताका नांवां नवीं, ताका प्रसंग नवे, ताका भुगोल नवो, सगळ्यांत नवें. ताका लागून ताणें बरयतना कितल्यो चुको केल्ल्यो आसत हें पयलीं सांगप कठीण. आनी मागीर ती बरोवपाचें जें स्पेलिंग आसा तें आयचे भशेन न्ही, तें तांचें स्पेलिंग तेन्नाचें. त्या स्पेलिंगाच्या आदारान पळय तें नागरींत हाडलां तें कितलें बरोबर आसा. कारण हाजे विशीं वाद जाला. हाजे विशीं प्रोफेसर लुर्दीन रोद्रिगीस म्हणून आशिल्लो आमचे मदीं एक बरो विद्वान मनीस, आनी ताका पुर्तुगेज बरी येताली, इंग्लीश येताली, कोंकणी येताली. आदिपर्व जें प्रताप नायकान संपादीत केलां म्हणून आमचे कडेन आज आसा तें मुळाक ताणें लिप्यंतर केल्लें. कोणें? प्रोफेसर लुर्दीन रोद्रिगीस. तेन्ना आमचे कडेन व्हडलीशी साधनां नाशिल्लीं न्ही छापून काडपाक, खर्चूय आशिल्लो, म्हणटा तो वाडो थंय छापून काडूंक पावलो ना. एक दीस फादर प्रताप नायक ताजे कडेन पावलो आनी म्हणलो दी तें आपूण छापून घेवपाची वेवस्था करता म्हणून. ताणें घेतलें आनी तातूंत कितलेशे बदल केले की हें तुगेलें चुकलां अशें म्हणून सांगून तें सुदारलें आपले पद्दतीन. हो हाणें ताजे कडेन कितलो वाद घालो की आपूण पुर्तुगेज भास जाणा, आज बरयतात ती आनी तेन्नाय बरयताली ती,
तुका पुर्तुगेज भास कळना हें अशेंच आसूंक जाय. पूण मागीर तो जाणटो जालो, भायर पडलो. मागीर प्रताप नायकाक ताका ऑब्जेक्शन करपी कोण ना जालो आनी ताणें तें आपल्याक जाय त्या पद्दतीन नागरी केलें. पूण कशेंय जावं कितेंय तरी आमकां वाचूंक मेळटा. पूण लक्षांत धरात तें 10 पर्वां मदलें एक पर्व, आदी पर्व म्हणजे पयलीं पर्व. महाभारताचीं 10 पर्वां आसात, तातूंतलें एक पर्व. अशे तरेन हें आमचे पर्यंत पावलां. कशेंय आसूं 100% परफेक्ट नासत, पूण कळटा आमकां कितें आसा तें भितर. प्रश्न एक येता, केन्ना रचलें जायत हें? ताज्याय पयलीं एक प्रश्न घेवयात, मागीर सोंपें जातलें आमकां फुडलें उत्तर दिवपाक. कोणें रचलें? आतां हांगा वाद आसा. कांय जाण म्हणटात डॉक्टर रॉकी मिरांद आनी फादर प्रताप नायकय म्हणटा. ऑलिव्हिन गॉमिसूय दुबाव दाखयता. तो हातूंत दोनूय म्हणटा, अनामीक म्हणटा आनी कंसांत कृष्णदास श्यामाचें नांव दिता. म्हणटा दोन भितरलें कितें एक आसूंक जाय न्ही. एक तर तें अनामीक आसूंक जाय, म्हणजे कोणें बरयलें तें कळना, वा अमक्यान बरयलां. पूण तो वाद आसा. कित्याक स्पश्ट ती जीं कागदां मेळ्ळ्यांत तातूंतलीं थोडीं कागदां शेणल्यात, हें लक्षांत दवरूंक जाय. जीं पळय पुर्तुगालाक मेळटात तीं सगळीं कागदां न्ही. थोडीं पिनल्यांत, थोडीं शेणल्यांत, थोड्यांचे कुडकी गेल्यात, अशी परिस्थिती आसा. आनी आज तांकां हात लायत जाल्यार करकरल्यांत आनी तीं मोडटात. इतलें सांबाळून दवरचें पडटा. नांव स्पश्ट मेळना, पूण चडशे जाणकार तेन्नाची परिस्थिती लक्षांत घेवन हो वावर कृष्णदास श्यामा ह्या मनशाचो आसूंक जाय अशें धरतात चडशे जाण. थोडे अजून एकादी त्या मताचे नासत. कोण हो कृष्णदास श्यामा? ताज्या विशीं चड म्हायती मेळना. म्हायती मेळटा ती इतलीच की ताजें मूळ नांव सामराज, बापायचें नांव राम, आनी ताजो पंढरपूरचो एक गुरू आशिल्लो, ताजें नांव गोविंद. आतां हो सामराज हो केळशी गांवचो गांवकार. खंयची केळशी? एवढेची न्ही, साश्टीतली न्ही, मुरगांव तालुक्यांतली, कुठ्ठाळेक तेंकून आसती. त्या केळशी गांवचो गांवकार. आनी ते केळशी गांवांत शांतादुर्गेचें देवस्थान आशिल्लें, जी शांतादुर्गा मागीर हालोवन कवळे व्हेली. तें मूळचें देवूळ केळशी आशिल्लें. म्हणटकच त्या केळशीच्या देवळांत बसून हो कृष्णदास श्यामा आपल्यालें लेखन करतालो. हें खंय मेळटा हें आमकां कोंकणींत खंयच मेळना. पूण कृष्णदास श्यामा ह्या नांवाचे कवीन एक मराठी काव्य बरयलां, श्री कृष्ण चरित्र कथा. काव्य, कथा म्हळें तिका, पूण काव्य. त्या काव्यांत तो बरयता 25 एप्रील 1526 ह्या दिसा आपणें शांतादुर्गेच्या देवळाच्या चौकार बसून हें बरोवपाक सुरवात केली. सोंपयलें केन्ना तें सांगना, सुरवात केली जावं, पूण आमकां एक तारीख तरी मेळटा तर्क करपाक. आतां पळय हांगा तर्क करचो पडटा, कित्याक कसलोच पुरावो, कसलीच गवाय मेळना. म्हणटकीर तर्क कसो करूं येता, निदान हांव तर्क असो करतां. 1526 जर तो मराठी भाशेंतल्यान काव्य रचता गोंयकार, जाल्यार तो कांय 15, 16, 17 वर्सांचो आसूंक शकना. तो एक सादारण मध्यम वयाचो मॅच्युअर मनीस जो संस्कृत शिकला पयलीं, मराठी शिकला आनी मराठींतल्यान काव्य रचता. साद्यो 4 वळी बरयता अशें न्ही. हें जर लक्षांत धरलें की तर ताजी पिराय 30 ते 40 भितर आसूंक जाय अशें हांव धरतां. कित्याक तितली मॅच्युरिटी येवपाक जाय न्ही ती ताका कळपाक आनी बरोवपाक. 35 धरया अदमासाक. 35 जर धरलीं जाल्यार ताजो जल्म 15व्या शेंकड्यांत जाल्लो आसूंक जाय. कारण 1526 येता 16व्या शेंकड्यांत. म्हणटकीर 1526 जर तो हें बरयता जाल्यार, आनी तो जर तो त्या वेळार 35 वर्सांचो आसा जाल्यार खात्रीन ताजो जल्म 15व्या शेंकड्यांत जाल्लो आसूंक जाय. केन्ना तो आमच्यांनी सांगूंक जायना. म्हणटकीर ताणें त्याच मनशाचें जर हें साहित्य
कोंकणी. जाणें श्रीकृष्ण चरित्र कथा हें मराठी काव्य बरयलें ताजेंच जर हें रामायण जाल्यार सादारण त्या अदमासाक खंय तरी आसूंक जाय, एक तर पयलीं किंवा मागीर. म्हणटकच 16व्या शेंकड्यांत पयले अर्दांत, नक्की वर्स सांगूंक मेळना, पयले अर्दांत हे रामायणाची निर्मिती जाल्ली आसूंक जाय असो अदमास करूं येता. दुसरें कारण सांगता, दुसरें एक कारण आसा ताका. 1540 वर्सा तिसवाडींत धर्मांतर सुरू जालें. 1540 वर्सा. आनी धर्मांतर करतना पुर्तुगेज मिशनऱ्यांची पद्दत कशी आशिल्ली, देवूळ मोडप, मुर्ती आसत जाल्यार ती फोडप, लिंग आसत जाल्यार फोडप, आनी ग्रंथ जर आसत खंयच्याय भाशेंतले, संस्कृतांतले आसूं शकताले, मराठींतल्यान आसूं शकताले, कोंकणींतल्यानय आसूं शकताले, खबर ना आमकां, ते लासून उडोवप. कित्याक जो आयचो हिंदू फाल्यां क्रिस्तांव जाता ताज्या हातांत ते पडूंक जायना. ही पद्दत अशी. आनी ह्या पद्दतीन तिसवाडींत तांणी भरपूर काम केलें. (1540) ती सुरवात जाली. 26 वर्सांनी, न्हय 26 न्हय, हय 1540, 26 वर्सांनी साश्ट पळय आसा आमची, तेन्ना मुरगांव म्हणून तालुको नाशिल्लो, तेन्ना साश्टींतूच मुरगांव येताले. मुरगांव, कुठ्ठाळी हो सगळो भाग साश्टींचोच म्हणटाले. जेजुईत मिशनरी साश्टींत आयले. एग्जॅक्ट वर्स 1566, 1566. आनी ते येतात म्हणपाचें पयलींच कळ्ळें. कित्याक 1560 इन्क्विजिशन आयलें आनी 1560तूच गोंयचे वांटे वेगळ्या वेगळ्या ऑर्डरींक वांटून दिले. तांचे भितर फ्रिक्शन जावचें न्हय म्हणून. साश्ट जेजुईतां कडेन दिली. तेन्ना 3च तालुके आशिल्ले पुर्तुगेजां कडेन, सगळें गोंय नाशिल्लें. सगळें गोंय आयलां 18व्या शेंकड्यांत. ही खबर सांगता ती हांव 16व्या शेंकड्यांतली. 16व्या शेंकड्यांत पुर्तुगेजां कडेन फक्त एकच तालुको आशिल्लो. ना ना 16व्या जिखलो तो एकच तालुको तिसवाडी. पूण मागीर 1543 साश्ट आनी बार्देस तांचे कडेन आयले. म्हणटकच 16व्या शेंकड्यांत तांचे कडेन 3 तालुके आशिल्ले. साश्ट जेजुईतां कडेन दिली धर्म प्रसारा खातीर. बार्देस फ्रांसिस्कन पाद्री कडेन दिलो. आनी तिसवाडी पळय आसा ती दोगां भितर वांटून घाली, डॉमिनिकन आनी जेजुईत. ह्या दोगांकय, कित्याक दोगांनी थंय काम केल्लें. म्हणटकच 1566 साश्टींतल्या हिंदूंक कळ्ळें की हे आतां साश्टींत येतात जुवारी ओपून. तो पर्यंत जुवारीच्या हालतडीन येवंक नाशिल्ले. तेन्ना तांणी लिंग आनी मुर्ती थंयच्यान हालयल्यो ते येवचे पयलींच. हे मंगेशी गेलो आनीक शांतादुर्गा कवळें गेली. म्हणटकच ते आयले तेन्ना तांच्या हातांत फक्त रिकामी देवळां मेळ्ळी. रिती कांय ना, देव ना भितर, कोण ना, मनीसय ना. म्हणटकच तर्क हांव करता तो असो की जर कृष्णदास श्यामा थंय बरयतालो जाल्यार चड करून दवरपाची 2च शक्यता आसात. एक देवळांत किंवा घरा कडेन, आनी खंय दवरतलो. तेन्ना कांय ग्रंथालय ना, आर्कायव ना, कांय ना, कांय ना. म्हणटकच ही तांच्या हातांत पडली नात. मुर्ती फोडूंक मेळ्ळ्यो नात आनी ग्रंथय लासूंक मेळ्ळे नात. म्हणून हें उरलें. नाजाल्यार तें आमच्या हातांत पावचें नाशिल्लें. कारण हांणी देवांक हालयलें, देवळां रिकामी सोडलीं आनी बाकीची पळय कितें थंय वस्तू आशिल्ल्यो त्योय हालयल्यो. म्हणटकच हें कोणें बरयलां हाजी जाप स्पश्ट 100% आमकां दिवंक मेळना. 2 मतां आसात, हें मान्य करूंक जाय. पूण चडशे जाणकार त्या कृष्णदास श्यामान हें बरयल्लें आसूंक जाय अशें मानतात. मागीर प्रश्न येता केन्ना बरयलें तें. तोच उलयताले आमी केन्ना बरयलें.
म्हजो तर्क परतो, कित्याक हाका कसलीच गवाय किंवा पुरावो मेळना. तर्क असो की 1526 ताणें मराठी काव्य बरयलें. म्हणटा हें एक तर पयलीं बरयल्लें आसूंक जाय किंवा मागीर बरयल्लें आसूंक जाय. पयलीं कोंकणी बरयलें जाल्यार मागीर तो मराठी काव्य कित्याक बरोवंक वतलो, असो एक तर्क म्हणजे म्हाका प्रश्न पडटा. पूण पयलीं मराठी बरयलें जाल्यार मागीर ताणें कोंकणी कित्याक बरयली हाची जाप म्हाका स्पश्ट मेळटा. ती कशी? गोंयांत मराठीची परंपरा ऑलरेडी सुरू जाल्ली. ती केन्ना सुरू जाल्ली? देवगिरीचे यादव नांवाचे राजा गोंयांत कांय वर्सां राज्य केलें, ते मराठी. थंय ताणें ऑफिशियल लँग्वेज मराठी केली आनी थंय गोंयांत मराठी इंट्रोड्यूस जाली. खूब पयलीं, पुर्तुगेज येवचे खूब पयलीं, आदिलशाच्याय पयलीं, कदंबाच्याय पयलीं. मागीर मराठी कडेन संबंद येवपाक लागलो, कित्याक महाराष्ट्रांत साहित्य निर्माण जातालें, चड करून भक्ती साहित्य. आनी हाजोच पळय कृष्णदास श्यामाचो संबंध पंढरपुरा कडेन आशिल्लो. म्हणटकच थंयचें साहित्य हांगा पावतालें. ती परंपरा तातूंतल्यान स्फूर्ती घेवन हांगाचे लोक मराठीन बरोवपाक लागले. आनी ह्या विशीं अजाप दिसना, कित्याक फादर थॉमस स्टिफन्सानूय क्रिस्तपुराण मराठींत बरयलें. खूब लेट, 17व्या शेंकड्यांत. शेणै गोंयबाबानूय आपलें पयलें पुस्तक मराठींत बरयलें. रामराज्याभिशेक नांवाचें नाटक तांणी मराठींत 16व्या वर्सा बरयलें, पिरायेच्या. आतां तुमी म्हणटलीं तें बरयलें जाल्यार तें छापून कित्याक आयलें ना, तें मेळना कित्याक? ताजी एक बरी इंट्रस्टींग गजाल आसा. मराठींतल्यान बरयलें म्हणटा शेणै गोंयबाबा कल्पना आशिल्ली की आपूण दुसरे भाशेंतल्यान बरयता म्हणून, आपले भाशेंतल्यान बरयना. आनी घडये ती भाशा चुकूंक शकता. खाडीलकर नांवाचे एक मराठींत मोठे नाटककार जावन गेले. काका खाडीलकर म्हणटात तांकां. ते गिरगांवांत रावताले आनी शेणै गोंयबाब गिरगांवांत येवपी वचपी, कित्याक शाळा थंय रावतालोय थंयच. ताणें व्हरून तें ताजे कडेन दिलें की हें आपणें मराठींतल्यान नाटक बरयलां, तूं वाचून पळय आनी कितेंय आपल्यालें चुकलं जाल्यार आपल्याक सांग. तोय मनीस बरो बड मनाचो आसूंक जाय, कित्याक हो 16 वर्सांचो भुरगो, अजून SSC जावंक नाशिल्लो पास. ताणें तें दवरलें आनी थोड्या दिसांनी शेणै गोंया वतकच ताका सांगलें, आपणें वाचलें तुजें कथानक एकदम बरें आसा, तुवें पात्र घाल्यांत तीं एकदम बरीं आसात, प्रसंग बरे आसात, फक्त भास नॉर्मल कोलोकियल दिसना, संवादाची भास दिसना, तुजी भास साहित्यीक जाल्या. आनी तें स्वाभावीक न्ही, कित्याक तो साहित्य मराठींतलें साहित्य वाचून आयला, मराठी खंय उलयला, मराठी साहित्य वाचून आयला, ती साहित्यीक भास ताणें तातूंत बरयली. शेणै गोंयबाबान ताका नमस्कार करून तें ताजे कडल्यान व्हेलें आनी तें छापून केन्ना काडलें ना. कित्याक छापून काडलें ना कळना म्हाका, पूण घडये ताकाच दिसलें जाय की जर तें सारकें जावंक ना नाका पूण तें छापून आयलेंच ना. सांगूंक वतालो ती हांव परंपरा. हिंदू मदीं ही परंपरा सुरू जाल्ली ऑलरेडी की मराठी ही बरोवपाची भास. कोंकणी उलयताले पूण बरोवपाची भास मराठी. आनी म्हणून कृष्णदास श्यामान श्रीकृष्ण चरित्र कथा नांवाचें काव्य बरयलें, कित्याक मराठींत तेन्ना गद्य ना, काव्यच बरयताले सगळे, काव्य बरयलें. आतां कोंकणीचेर तो कित्याक आयलो हो सगळो म्हजो तर्क सांगता, हांगा गवाय कांयच मेळना. पद्दत कशी आसताली त्या वेळार, छापखाने ना म्हणटकच पुस्तकां छापून वांटूंक मेळना. म्हणटकच अशें आज आमी बसल्यात आमी कदेलांचेर बसल्यात, तेन्ना कदेलां नाशिल्लीं, जमनीर बसप. हांगा एक एक ताका कितें म्हणटात, ताका एक नांव आसा, पेडी म्हणटात, अशी स्लँटींग आसता ती जायत, आनी ती आसताली. ताजे मुखार तो बसतालो, 5-6 दीस बरयतालो आनी एक दीस सप्तकांतल्यान लोकांक जमयतालो जे ते मुखार बसताले आनी हें आपणें बरयलें तें वाचून दाखयतालो. ही ज्ञानेश्वरान सुरू केल्ली पद्दत मराठीन 300-400 वर्सां फाटीं, तीच चलत आयिल्ली आनी तीच मागीर फादर थॉमस स्टिफन्सानूय वापरली. तो 6 दीस बरयतालो आनी 7व्या दिसा लोकांक आपोवन वाचून दाखयतालो. आतां पळय, पयलीं म्हणजे सामान्य सर्वसामान्य सगळे लोक कांय शिकनाशिल्ले त्या वेळार, आयचे भशेन शाळा नाशिल्ल्यो,
थोडेच लोक शिकताले. पहिली भाशा दुसरी मराठी आनी तातूंतय काव्य समजुपाक कठीण जाता गद्या परस. तो अनुभव हाणें घेतलो. कोणें? कृष्णदास श्यामान. आनी त्या अनुभवांतल्यान फुडलें जें पळय ताणें कितें बरयलें तें कोंकणींतल्यान बरयलें आनी तें गद्य बरयलें. ना जाल्यार हाका अर्थ लागना. गद्य कित्याक येवजलें ताका? गद्य इंग्लिशांनी भारतांत हाडलें 19व्या शेंकड्यांत. तो पर्यंत सगलें काव्य. म्हणटकच 16व्या शेंकड्याक हाका काव्य बरोवपाची स्फूर्ती आयली कशी? एकच कारण जावं येता की ताका जाणवलें की ह्या लोकांक कळना. कळ्ळेंय जाल्यार सारकें कळना. पूण सारकें कळटलें जाल्यार तांचे भाशेन आनी तेंय बी गद्यांत, कित्याक काव्य मातशें जड जाता. म्हणून ताणें हें बरयलें. हो म्हजो तर्क. कित्याक पयलीं बरयलें म्हणपाक म्हाका जावं मेळना. आतां हें केन्ना घडलें आसूं येता? खात्रीन 1526 उपरांत. आनी 1540 हें सुरू जालें धर्मांतर. त्या वेळार तें बंद पडलें आसूंक जाय किंवा चडांत चड तो 1550 पर्यंत व्हरूंक शकता. चडांत चड. कित्याक तेन्ना ते साश्टींत पावूंक ना न्ही. घडटालो तो बोवाळ सगळो तिसवाडींत. म्हणटकच हांव पिरियड धरता तो असो की 1525 ते 1550. कशाय परिस्थितींत 16व्या शेंकड्याच्या पयल्या अर्दांत तें बरयलां आसूंक जाय. आतां प्रोफेसर ओलिवीन गॉमिस पळय हें टायटल दिता तें सामकें चुकलां अशें म्हाका दिसता. 16व्या शेंकड्या आदलें जर तें जालें ताजो अर्थ 14व्या किंवा 15व्या शेंकड्यांत बरयल्लें आसूंक जाय न्ही. कोणें बरयलें? केन्ना बरयलें? ताजे कांयच आदार मेळना. 16व्या शेंकड्या आदलें म्हणपाक आदार मेळना. 16व्या शेंकड्यांतलें म्हणपाक आदार मेळटा. म्हणटा हें खरें म्हळ्यार 16व्या शेंकड्यांतलें म्हणत जाल्यार तें चड बरोबर जातलें आशिल्लें. आतां ह्या दुसऱ्या प्रश्नाची जाप मेळ्ळी आमकां की केन्ना बरयलें. पूण केन्ना बरयलें जायत असो प्रश्न फ्रेम करूंक जाय तो. कित्याक दुबाव हो, तर्क हो. डेफिनीट आमच्यांनी सांगूंक जायना तें अमक्याच वेळार बरयलें म्हणून. पूण ह्या वेळार तें बरयल्लें आसूंक जाय. आनी तें उरलें कित्याक? तर ओदोळ हांवें सांगलो तो मुद्दो की पयलींच कळ्ळें तांकां ते येतात म्हणून आनी तांणी ही सगळी तयारी करून तें व्हरून खंय तरी दवरलें. ना तो मुद्दो फुडल्या प्रश्नांत घेता. कोणें रचलें, केन्ना रचलें हे प्रश्न जाले न्ही. बरयलें काय सांगलें हो एक वादाचो प्रश्न आसा. फादर प्रताप नायक सामको नेटान आग्रो धरता की तें केवळ सांगलें. म्हणजे हांवें तुका सांगलें आनी तुवें तें रोमी लिपीन बरयलें कित्याक तुका दुसरी लिपी आनी येना. वाचून सांगलें हें शक्यता आसा कित्याक तांकां स्वता वाचूंक येना न्ही त्या वेळार. पूण बरयलें काय वाचलें हाका जाप लेखकानूच दिल्ली आसा आनी ती हातूंत भितर आसा. अशें आसतना बसून म्हाका अजाप दिसता काय आमचे हे विद्वान ह्या विशीं दुबाव कित्याक दाखयतात काय म्हणून. 5वी कथा आसा रामाची जल्मकथा. आनी ती कथा सोंपयतना लेखक बरयता कथा वाचितां सर्व मना येता. कथा वाचितां. वाचप म्हणटा तें उतर आयलें. बरयले शिवाय कांय वाचप जायना. कथा वाचितां सर्व मना येता. आतां कृपा करून श्रुत्यांनी ही रामायण कथा वाचून जरी कांय चुकी आसत तरी क्षमा करावी. समाप्त. म्हणटा जर बरयल्लेंच ना जाल्यार तो हें वाचपाचो प्रश्न खंय येता. म्हणटा हातूंत स्पश्ट वाचपाचो उल्लेख आशिल्ल्यान तें बरयल्लें आसा हें स्पश्ट जाता. म्हणटकच हें एक जालें न्ही. तातूंत दुसरें आनी एक मेळटा. 26वी कथा दैत्यांचो नाश ही निमाणें रामायण हांगा सोंपता खरें म्हणत जाल्यार. तातूंत निमाणीं वाक्यां आसात ती अशीं. ऐशी कथा रामायणी अवतार रचना आदि अंत पर्यंत वाचिल्यारी. आदि अंत पर्यंत म्हणजे सुरवात धरून अखेर मेरेन वाचल्यारी
जितुकी अवतार रचना आसा तेतुकी कळत. जाणता नेणता कथा बरयल्या फस्ट. जाणता नेणता कथा बरयल्या ती मना हाडून श्रुत्यांनी क्षमा करावी समाप्त. म्हणून हो इतलो हंबल मनीस दिसता की ना आपणें बरयलें तें फायनल अशें म्हणना. तुमी वाचात आनी तुमकां जर तें सारकें दिसलें जाल्यार बरें आसा, ना जाल्यार आपल्याक क्षमा करात. क्षमा क्ष पळय आसा तें पद्य कोंकणींत सदांच खे जातालें. खे मात्रेचें. क्षचें ख न्ही, क्षचें खे म्हणजे क्षत्रीय आसा तें खेत्री जालां कोंकणींत. म्हणून हें क्षमा पळय आसा तें क्षमा जालां. म्हणटकच इतली गवाय खुद्द टॅक्स्टांतूच आसतना तें बरोवंक ना, तें फकत सांगलां तोंडान म्हणटात पळय तें बरोबर न्ही. जालां कितें आसूं येता, आमी वोदोळ सांगला त्या प्रमाणें की ग्रंथ लासपाक हांगा संद मेळ्ळी ना. म्हणटकच तें कोणें तरी सांबाळून दवरलें. एक शक्य आसा ताजे घरांतल्यांनी ताजे घरांत सांबाळ्ळें, किंवा ताजे कोण बरे मागते आशिल्ले भक्त आशिल्ले तांणी तें सांबाळ्ळें. मराठीचें कितें जालें तें सांगता. मराठीचें ओरिजिनल मेळूंक ना. श्री कृष्ण चरित्र कथा ह्या काव्याचें ओरिजिनल मेळूंक ना, हाचेंय ओरिजिनल मेळूंक ना. पूण ताज्यो 2 प्रती मेळ्ळ्यात, कॉपी केल्ल्यो. हो मार्ग आशिल्लो त्या वेळार. कित्याक समजा आतां हो रावता केळशी न्ही, दुसरो एक मनीस काणकोणचो आसा, तो कितें सद्दां आयकूंक येतलो हांगा, आनी आयचो काळ न्ही तो, तेन्नाचो काळ. म्हणटकच कोणूय तरी ताच्या हातान कॉपी करतालो आनी थंय व्हरतालो आनी थंयच्या लोकांक वाचून दाखयतालो. अश्यो 2 कॉपी मेळ्ळ्यात, एक काणकोणा आनी एक उज्जैन. ती आतां वडोद्याक गायकवाड युनिवर्सिटीच्या लायब्ररींत आसा, श्री कृष्ण चरित्र कथेच्यो. आनी ते दोनूय नागरी लिपींत आसात. तो प्रश्न मागीर येतलो पूण उल्लेख आयलो म्हणून सांगता. म्हणटकच कोणेय तरी तें सांबाळून दवरिल्लें आसूंक जाय. आनी मागीर कितें जालें, मागीर एक बरी मजा जाली. 1540 धर्मांतर सुरू जातकच लोकांक जे धर्म बदलतात तांकां क्रिस्तांव धर्माची शिकवण दिवपाक जाय. ती शिकवण युरोपियन पाद्री पुर्तुगेजींतल्यान दिवपाक लागले. तांचो गोंयकारांचेर विश्वास नाशिल्लो आनी गोंयकारांक सदांच तांणी मुनाक लेखल्यात. म्हणजे हांकां कळना, हांकां कांय येना. म्हणटकीर ते आपूण पुर्तुगेजींतल्यान लोकांक सांगताले. आतां सर्वसामान्य मनशाक दुसरी देशी भाशाच येना, ही पुर्तुगेज भाशा कशी येतली तें लोकांक कळना जालें. लोकांक कळना जातकच सेर्मांव पसून ते पुर्तुगेजींतल्यान सांगूंक लागले इगर्जेंत. म्हणटकच 1567 1567 एक प्रांतीय धर्मसभा जाली गोंयांत. आनी ते सभेन एक ठराव घेतलो की प्रत्येक युरोपियन पाद्रीन, हें युरोपियनाकूच लागतालें, गोंयच्या पाद्रींक लागनाशिल्लें, प्रत्येक पाद्रीन कोंकणी भास शिकची आनी धर्म प्रसाराचें काम कोंकणींतल्यान करचें. कोणें कानामनार घेतलें ना. 1575 दुसरी सभा जाली धर्मसभा. त्या धर्मसभेंत तोच ठराव तांणी परत रिपीट केलो आनी आनीक इल्लो कडक केलो. कसो कडक केलो की जर पाद्रीक कोंकणींतल्यान सेर्मांव सांगूंक आयलो ना ताका इगर्जेंत नेमणूक जावची ना. म्हणजे पोटाचेर आयलें ना. तें एक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली ताका, ती एक संद आसताली जोडपाची. म्हणटकच हें सांगतकच हळू हळू थोडे शिकूंक लागले. आनीक इतिहासाच्या पुस्तकांनी मेळटा की 1593 वर्सा अवघे 4 काय 5 युरोपियन पाद्री कोंकणींतल्यान सेर्मांव सांगूंक शकताले. आशिल्ले कितले? शेकड्यांनी पाद्री आशिल्ले सगळे मिशनरी मेळून. पूण अवघे 4 काय 5 जाण कोंकणींतल्यान सेर्मांव सांगूंक शकताले 1593. म्हणजे तो पर्यंत तांणी व्हडलेशें सिरियसली घेतलें ना. पूण मदीं एक बरी गजाल घडली. 1519 वर्सा फादर थॉमस स्टिफन्स गोंयांत पावलो 1579. आनी हें पळय लिप्यंतर आसा तें अक्षर फादर थॉमस स्टिफन्साचें, सादें कोणाय मनशाचें न्ही.
ताणें हांगा येतकच 2-3 पत्रां बरयलीं. एक आपल्या सोसायटी ऑफ जिजसच्या सुपेरियर जनरलाक बरयलें, एक आपल्या भावाक बरयलें, आनी तीं पत्रांय थंय मीन युनिवर्सिटीन सांबाळून दवरिल्लीं आसात, हातान बरयल्लीं. आनी डॉक्टर पांडुरंग पिसुर्लेकार आमचे इतिहासकार आनी प्राध्यापक अक्का प्रियोळकार दोगांचेंय मत अशें की दोनूय जर कंपेर करीत हें अक्षर फादर थॉमस स्टिफन्साचें म्हणून कळपाक इल्लो बसून दुबाव उरना. खंयचें ज्या अक्षरांत आतां ही कागद मेळटात ती पुर्तुगालाक, ती कागदांतलें अक्षर आनी फादर स्टिफन्साल्या पत्रांतलें अक्षर एक म्हणून ते कन्क्लुजन काडटात की हें लिप्यंतर किंवा आयकून रोमीत बरोवप पळय आसा तें फादर थॉमस स्टिफन्सान केलां, म्हणून तें चड बरें जालां. आतां वाचिल्लें आनी सांगलें पळय म्हणटात तें प्रकरण अशें आसूंक शकता. तें हांव बसलो आनी हांवें काणी सांगली अशें न्ही. ती जी त्या वेळार कोणें तरी सांबाळून दवरिल्ली ती कोणी तरी फैद आसली, कित्याक शेवटी क्रिस्तांव जाल्ले ते हिंदूच न्ही ते तेन्नाचे. जे क्रिस्तांव मिशनऱ्यांक मदत करताले ते आदले हिंदूच न्ही म्हण तांकां खबर आशिल्लें कितें आशिल्लें तें कोणें तरी फैद आसलें आनी तें वाचून फादर थॉमस स्टिफन्साक सांगलें. ताणें तें केवळ आयकून आवाजा वेल्यान रोमीत बरोवन काडलें. हें तर्काक जुळटा, नाजाल्यार ताका दुसरो तर्क ना. म्हणजे अशे रितीन तें बरोवप जालें. सांगून न्ही, बरयलें तें कितलीं वर्सां गेलीं ती ताजे मदीं कृष्णदास श्यामा भायर पडून गेलो आसतलो. कारण 26 जर तो 35 वर्सां तो जगून कितलो जगतलो त्या काळांत तो फादर स्टिफन्सा वेळार आसूंकच शकना. बट कोणें तरी सांबाळून दवरिल्ल्या मनशान ती वाचून दाखयलें. हें तर्काक जुळटा. आतां खंयची बरयलें जाल्यार बरयलें म्हणपाचें आमकां स्पश्ट कळटा हाजे वेल्यान. खंयचे लिपीन बरयलां आसत. प्रोफेसर ओल्विन गॉमिस म्हणटा कंदवी लिपीन बरयलें म्हणटा, पूण आदार दिना, कसलोच आदार दिना न्ही, कसलोच आदार दिना. म्हणटा आदार नासतना स्टेटमेंट करप म्हणटा तो कठीण जाता. प्रश्न येता तो असो की कंदवी लिपी म्हणटा ती ओल्ड कन्नड लिपी, द्राविडी लिपी, आनी कोंकणी भास म्हणटा ती आर्य कुळांतली भास, द्रविडी भास न्ही. कंदवी लिपी चलताली गोंयांत तेन्ना, दोनूय लिपी चलताल्यो, नागरी चलताली, कंदवी लिपी चलताली. पूण हो मनीस जो संस्कृत जाणा नागरींतली, जो मराठी बरयता नागरींतल्यान, तो कोंकणी कंदवी लिपी सोदूंक कित्याक वतलो? हो सादो प्रश्न. ताका जर खबर नाशिल्ली आनी तो एक सर्वसामान्य मनीस आशिल्लो जाणें दुसरें कांय वाचूंक ना बरोवंक ना जाल्यार समजूं येतालें. पूण हो मनीस जाणें संस्कृताचो अभ्यास केला, जाणें मराठींतल्यान बरयलां आनी नागरींतल्यान बरयलां, तो कोंकणी खातीरच कंदवी लिपी कित्याक सोदूंक वतलो? पूण हो तर्क हाका गवाय पुरावो मेळना. आतां एक निमाणो प्रश्न उरता. ही म्हाका गोंय विद्यापिठांत हो अनुभव आयलो. खुबशीं भुरगीं विचारनाशिल्लीं प्रश्न तीं अशीं धरून चलतालीं की हें मंगळूरी लिपी मंगळूर शैलींत बरयलां म्हणून. न्हय, शैली मंगळूरी शैलीक लागीं आसा हें खरें, पूण ताणें बरयली ती 16व्या शेंकड्यांतली गोंयांतली अस्सल कोंकणी. गोंयांतली कोंकणी. डॉक्टर जुझे पेरेरा तिका 16व्या शेंकड्यांतली प्रमाण कोंकणी म्हणटा. कारण प्रत्येक क्रियापद जें वापरलां, प्रत्येक उतर जें बरयलां, वाक्य जें रचलां तें प्रमाण आसा. एक कडेन एक बरयलें, दुसरे कडेन दुसरें केलें असलें ना. म्हणून तो म्हणटा 16व्या शेंकड्यांतली ही प्रमाण कोंकणी गोंयची. आतां मंगळूरी शैली कित्याक जाला, इम्प्रेशन कित्याक जालां, तर 16व्या शेंकड्यांतच गोंयकारांची कितलींशीं कुटुंबां गोंय सोडून मंगळूराक वचून रावलीं. तांचेर भाशेचेर कन्नड बिन्नडांचो प्रभाव पडला, पूण तांणी आमचे परस चड मूळची कोंकणी सांबाळून दवरल्या. देखीक आमी पूत म्हणटात न्ही,
सन सन ह्या अर्थान पूत, ते पूत म्हणटा अजून ते हातूंत आसा. रात म्हणटात आमी, राती म्हणटा तें हातूंत आसा, तें मंगळुरांत आसा. आनी तें कित्याक कुडतरी सारके गांवांत अजून राती म्हणटात, राती म्हणटात, तिरस्व. देखणींत आमच्या हांव सायबा पलतडी वता, जाली म्हाका राती, राती आसा, रात ना. आतां ती दीर्घ जाल्या पूण उच्चारांत ती रस्व. म्हणटकच ही मंगळुरी शैली न्ही, ही गोंयची शैली जे मंगळुराक गेले तांणी सांबाळून दवरली. आमचेर चड प्रभाव पडल्यात. आमचेर कितें जालां, मराठी, कन्नड, पुर्तुगेज, इंग्लीश अशे कितलेशे प्रभाव आसात कोंकणीचेर. ताका लागून आमची कोंकणी इल्लीशी पयस गेल्या. पूण 16व्या शेंकड्यांतले कोंकणी कडेन आयची मंगळुरी कोंकणी लागीं आसा. तांच्यांतूय बदल जाल्यात, प्रभाव पडल्यात, सगळें खरें. पूण अशें आसुनूय तांची शैली तेन्नाची कोंकणी कडेन लागीं आसा. म्हणून ती दिसपाक आमकां मंगळुरी शैली दिसता, पूण ती मंगळुरी न्ही. मंगळूरकारांच्यांनी म्हणूं येता अभिमानान की आमी मूळची कोंकणी सांबाळून दवरले म्हणून. कळ्ळें न्ही, अशें आसा. म्हणटकच हें रामायण निमाणो एक मुद्दो मांडटाले हांव सोंपयतां. कृष्णदास श्यामा हो एक वेगळ्याच तरेचो मनीस. तुमी कल्पना करात, 24,000 श्लोकांचें रामायण फक्त 26 कथांनी आटोवप, हें इतलें कठीण काम की तें ताणें केलां. पूण तें करतना एक कॉमीक केलें. कितलेशेच तातूंतल्यो आडकथा पळय आसात त्यो काडून उडयल्यात कुशीक. पूण त्याच बरोबर नव्यो कथा भितर गेल्यात. आनी एक मजा म्हणजे ताणें रामाक गोंयांत हाडला, जो राम गोंयांत केन्ना पावलो ना. हांगा लोकसाहित्याचो प्रभाव दिसता. लोकसाहित्यांत ते आमचे भितर हाडटात, देवाक किंवा पांडवांक किंवा राम कृष्ण कोण आसात तांकां. तो लोकसाहित्याचो प्रभाव हांगा दिसता. एक गजाल आसा ती सांगता आनी सोंपयता, ती इंट्रस्टींग म्हणून. राम भुरगो आसतना दासी ताका आंगणांत खेळयताली. इतले म्हणसर एक दैत्य म्हळ्यार राक्षस वयल्यान आयलो मळबांतल्यान देंवन, आनी त्या भुरग्याक घेवन परत उरलो रामाक. हिजेर आकांत दासीचेर ही बोवाळ करीत भितर गेली राजवाड्यांत. मागीर बायलां मदीं बोवाळ पडलो, दादल्याच्या कानार पडली, राजाच्या कानार पडली खबर. आनी दशरथ राजान वसिश्ट पुरोहीत ताजो, राजाचो एक पुरोहीत आसतालो, चीफ प्रिस्ट, ताका आपोवन हाडलो की अशें अशें जालां, रामाक घेवन दैत्य पळा, कितें करपाचें. राव म्हणालो आपूण वचून पळयता ताचे फाटल्यान. खरें म्हळ्यार पुरोहिताचें हें काम न्ही, हें काम खंयच्याय सेनाधिकाऱ्याचें न्ही. पूण हांगा अशें की तो वसिश्टूच म्हणटा आपूण वचून पळयता. आनी तो ज्या ज्या मार्गान पळय गेल्लो त्या मार्गा वेल्यान तो सारको येता, तो माजोड्डे देंवता, माजोड्ड्या. आनीक माजोड्डे ताका एक मनीस मेळटा, तो माजोड्डेकार म्हणटा ताणें, माजोड्डेकार, की हांगा एक रामाक घेवन दैत आयला, तुवें पळयला दैत आयला म्हणटा तो. आनी ताका जाप दिवंक रावना, तो वता आनी एक गोलींत लिपून रावता भिवन. कोण? माजोड्डेकार. म्हणटा हो वाडो माजोड्डेच्यान उतड्डेच्यान केळशीच्यान मुरगांवाचें नांव बरें दिलां, मुंगरोभूंय. थंय तो ताका दैत मेळटा आनी दोगां भितर झूज जाता आनी तो दैत्याक मारता आनी रामाक घेवन त्याच मार्गान परत येता. माजोड्डे पाव जाल्यार हो माजोड्डेकार लिपून बशिल्लोच आसा. आगा म्हणटा तूं कित्याक लिपून बसला, ताका मारलो आपण आनी पळय रामाक घेवन आयला आनी आपूण वता आतां अयोध्येक, तूं सर भायर म्हणून ताका भायर काडटा. सांगपाचो हेतू असो की खुबशें काडलां भायर आनीक थोडें आपल्यालें घालां. आनीक एक आसा, आनी एक गजाल आसा जी मातशी अजापाची दिसता. रामान रावणाक मारला झुजा मळाचेर, झूज जालां आनी रावणाक मारला. रावणाक मारतकच मंडोदरी येता, ताजी मुखेल राणी, पट्ट राणी, आनी ती शोक करता म्हणटा. तो शोक करता आनी शोक करता ताज्या फाटल्या 7 बायलांची खबर सांगता रामाक. ती बी कोणाक? रामाक.
आनी एक काणी जातकर राम विचारता आनी मागीर ते दुसरे बायलेची खबर सांग पळोवया म्हणून. म्हणटकीर कल्पना करात की युद्ध जालां, हजारांनी मडी थंय पातळिल्ली आसतली आनी एक रामा बायल रावणाची येता आनी ताज्या 7 बायलांच्यो खबरो रामाक सांगता आनी राम पासयेवसान त्यो आयकता. म्हणटकच असलें आसा, म्हणजे थोडेशे लोकसाहित्याचो प्रभाव हाजेर आसा. अशे तरेचें हें कोंकणी रामायण. हाजेर जर तुमकां कितेंय अदीक जाणा जावपाचें आसत किंवा म्हजे कडल्यान खंयचोय जर मुद्दो सुटलो आसत जाल्यार तुमच्यांनी विचारूंक जाता. देव बरें करूं बाब. उदय, तुमी सविस्तरपणान 16व्या शेंकड्यांतले, जशें तुमी म्हणलात की 16व्या शेंकड्यांतले म्हणचे परस 16व्या शेंकड्यांतले म्हळ्यार चड बरें जातलें. रामायणाचो जेन्ना आमी उल्लेख करतात वा अभ्यास करतात त्या वेळार कांय गजालींचो आमी निश्चितच ताचो अभ्यास करून एका विशिश्ट प्रकारान ताका पळोवपाक जाय अशें नदरेंतल्यान तुमी आज उलोवप केलें. तातूंतल्यान कांय गजाली आमकां कळून आयल्यो, कांय गजालींचेर आमी अभ्यास करपाचो गरज आसा अशे तरेचो भाव जो आसा तो आमचे मदीं निर्माण जाला. आनी निश्चितच त्या अनुशंगान आमचे कडेन कांय प्रश्न आसात, तुमचे कडेन कांय प्रश्न आसात जाल्यार ते आमी ह्या समयाचेर घेवया आनी ज्यो गजाली आमकां कळूंक नात त्यो जाणा जावन घेवया. प्रेक्षकां मदीं कोणाकूय प्रश्न आसा जाल्यार तुमचे प्रश्न पयलीं घेवया. उदयबाब, म्हजो एक प्रश्न हय आसा. हय विद्यार्थ्यांक तुमी म्हणलें प्रश्न पडटा की ही मंगळुरी शैली, ताचें कारण म्हळ्यार ते उकारांत हय लक्ष सोंपतात. हय 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 तशीच कांय आमकां भितर रोमी कोंकणीचे शब्द मेळटात हय जे आतां अजुनूय इगर्जेनी जेन्ना आमी बायबल वाचता तातूंत ते शब्द मेळटात. खास करून परमेश्वर, हय जो त्या काळार आमकां परमेश्वरू अशें हय मेळटा. हय वखाणनू, हय समेस्त, हय म्हळ्यार पुर्तुगीज काय त्या काळार नाशिल्ले. म्हणजे त्या हय, वेळार हय. बरयल्ले तेन्ना पुर्तुगेज भाशेचो तितलो परिणाम हय दिसना. हय 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 पूण रोमी तशेंच कन्नड, हय. मागीर फार्सी अरेबीक ह्या भाशांचो प्रभाव दिसता. हय आतां आमी कोंकणी उलयतात तेन्ना तुमी म्हणटा की इंग्लीश वा मराठी भाशेचो प्रभाव दिसता. तर त्या काळारूय अशे ह्या भाशांचो प्रभाव कसो कितें जावपाक लागलो कोंकणीचेर? म्हजे नदरेन तें कशें घडलें जाणा, तातूंत रिविजन जाल्यात आनी ती ह्या कॉपींचेर कळटा ज्यो पळय मिंज विद्यापिठांत मेळटात कागदां, तांचेर मार्जिनींत रिमार्क मारिल्ले मेळटात. म्हणजे पळयल्यार अशें दिसता की हो पयलोच ड्राफ्ट न्ही, हो सुदारून रिवायज करून करून सुदारून केल्लो ड्राफ्ट. आनी एक गजाल आसा जी महाभारताच्या बाबतींत चड स्पश्ट दिसता, पूण तें हांगाय लागू शकता. कशी? महाभारताचें अशेंच न्ही, अशेंच घडला प्रोसेस. तातूंत भितर अशें दाखयलां की हिंदू लोक देवाक सांगतात की आमी पातकी, आमी पातकां केल्यांत, आमकां ह्या पातकांतल्यान सोडय. ही प्रार्थना क्रिस्तांव धर्मांतली, हिंदूची न्हय. म्हणटकच कितें जालां, तातूंत थोडेशें असो तरेन प्रभाव भितर आयला, भाशेच्याय नदरेन आनी विचाराच्याय नदरेन. आतां हें कशें घडलां? रामायण आनी महाभारत हीं दोनूय लोकप्रिय महाकाव्यां हें पळोवन बौध्द आनी जैन धर्मियांनी भितर आपलें कितलेंशें तत्वज्ञान घुसयलां. कळ्ळें न्ही? एप्रोप्रिएट करपाक, म्हणजे ताजो फायदो आपल्याक घेवपाक. ही लोकप्रिय, ही लोक वाचतात, ही लोकां मदीं बरी एप्रिशिएट जातात, म्हणटा तातूंत आपलें तत्वज्ञान इल्लें घालया. नाजाल्यार म्हाका सांग, एका हिंदून बरयल्ल्या महाभारताच्या ग्रंथांत क्रिश्चन धर्मांतली हो विचार कित्याक येतलो? येवपाक कारणच ना. म्हजे कोतान ही आयडिया मिशनऱ्यांची की हे लोक वाचतात न्ही, घडये त्या वेळार तें पॉप्युलर आसूं शकता, जाल्यार तातूंत भितर हळू हो विचार घालपाचो. एक. दुसरें, समज ताका अमकें उतर ताका आडखळटा, तो तें आपल्याक जाय तशें बरयता.
कळ्ळें तुका. आतां परमेश्वर आमचो आसाच, देशी भाशेंत परमेश्वर आसाच, तो परमेस्पर जाला. आतां तो त्या वेळा वयले लोक तशे उलयताले काय तो तांणी केला, हें एक संशोधन करपा सारको विशय. म्हणजे लोकूच तशे उलयताले काय तांणी बरयतना तें बदल्लें, हें वाजयल्लोसो अभ्यास जावंक जाय. पूण एक लक्षांत दवरूंक जाय की उजवळान सांगलें तशें दोन फॉल्ट लायन्स आसात. एक, जशें बरयलां तशेंच तें रोमीत उतरलां काय कितें, आनी रोमीत आसा तशेंच तें परत नागरींत आयलां काय कितें. म्हणजे दोन कडेन हे आमकां मातशे कठीण प्रश्न आसात. ताका लागून हें मूळचें अशें म्हणपाक कठीण जाता. पूण उतरांच्या बाबतींत उतरां वेगळे वेगळे आशिल्लीं त्या वेळार. एखादें हांणी मागीर तें बरोवन काडटना कठीण उतरां कुशीन दवरून सोंपी उतरां घाल्या आसूं शकता, कितेंय जालां आसूंक शकता. कित्याक तो विचार पळय आयला, तो विचार कसोच हिंदूचे कडल्यान येवचो ना. तो एसेन्शियली क्रिश्चन धर्माच्या शिकवणींतलो एक विशय म्हणून तें कन्फेशन येता इगर्जेंत पळय कन्फेशन आयलां तें त्या विचारांतल्यान. कित्याक तो धर्माचो एक सिद्धांत की मनीस हो बेजिकली पातकी आनी पातकांतल्यान ताका सुटको जाय म्हणून तो मागता देवा कडेन. पूण हो कन्सेप्ट हिंदू धर्मांत ना. म्हणटकच हिंदून बरयल्ल्या महाभारतांत हो कन्सेप्ट येवप म्हणजे तो घाला, कळ्ळें न्ही. आनी हेतू तोच जो बौद्धांचो आशिल्लो, जो जैनाचो आशिल्लो, की ही लोकप्रियतेचें भांडवल करून आपली तत्वां इल्ली इल्ली भितर घुसडावप, तो विचार आसूंक जाय अशें म्हाका दिसता. नाजाल्यार ताजें एक्सप्लेनेशन मेळना कित्याक अशें जावचें तें. आतां एक गजाल हांवें मेन्शन केली ना, पूण ती की ओल्वीन गॉमिसान एक बरी गजाल केल्या की कांय कठीण उतरांचो अर्थ सकल दिला. पूण सगळ्यांनी थोड्या उतरांचो ताणें दिला आनी थोडीं ती कळटलीं अशें धरलां. पूण उतरावळींत खूब फरक जाला आसूं येता. देखीक हांव तुका सांगता, म्हाकाच कटक म्हण तें उतर मेळटा भितर. हें कटक प्रकरण कितें म्हणून बरो वेळ लक्षांत येना. मागीर पळयत जाल्यार सैन्य, अर्थ कॉन्टेक्स्ट जर ताजो पळयत जाल्यार सैन्य. पूण आज खंयच ना तें. आज कोणूच वापरना आनी खंयच्याच साहित्यान आमकां मेळूंक ना. पूण हांगा मेळटा. अशीं कांय उतरां आसात जीं हांगाच मेळटात, दुसरे कडेन खंयच मेळना. अशें आसूं शकता, भाशेच्या बाबतींत अशें घडूंक शकता. आनी कितें? उदय बाबा, हाकाच जोडून एक प्रश्न आसा. वेगवेगळ्या भाशेंचो प्रभाव रामायणांत आमकां दिसून येता, खास करून मराठी भाशेचो. कांय उतरां आसात, हें जें रामायण आसा तें आमी म्हणटात की ध्वन्यात्मक पद्दतीन ताचें लिखाण जालां. पूण कांय उतरां जीं आसात, देखीक गेले हें बरयलां, तें गेलें म्हणून वाचन करचें ताचें काय गेलें म्हणून वाचन करचें, अशे तरेचे कांय आडवाद आसात ह्या ग्रंथांत. त्या वेळार तुमी तें मराठी काय कोंकणी अशे तरेचें विभाजन तांचें करपाचें आसा जाल्यार तुमच्या मतान तुमी कशें करताय? ही जस्ट एकूच देख आसा, गेले गेली अशे तरेचें उच्चारण खंयचें योग्य? कारण तें लिखीत कुरव जी आसा ती एकूच आसा दोनांय खातीर, पूण ताचें उच्चारण वेगळें जाता. अशा वेळार तुमचें कितें मत आसा? आतां पळय कोंकणी साहित्य आनी मराठी साहित्य तूं वाचता, गेले आज आयची खबर आयची खबर तेन्नाची न्ही. आयच्या शुद्ध लेखना प्रमाणे कोंकणी उतरांत अनुस्वार आसूंकूच जाय. तें गेलें जाल्यार ते गेले जाल्यार अनुस्वार येवचो ना. ते भुरगे गेले, तें चली गेलें, अनुस्वार येतलो. म्हणटकीर थंयच्या कॉन्टेक्स्टा प्रमाणे गेलें आनी गेली. कित्याक तेन्ना मराठींत अनुस्वार एसेन्शियली वापरताले. आज मराठींत इतलो बदल जाला शुद्ध लेखनात, तांणी अनुस्वार जवळ जवळ काडला. म्हणजे नाकयां जाता तो अनुस्वार काडला. अनुस्वार खंय घालतात? माझं हें झ करपा खातीर वयर अनुस्वार दितात, नाल्यार तें माज जाता. म्हणटकच तेन्ना तशें नाशिल्लें. इवन म्हज्या भुरगेपणांत सगळे अनुस्वार म्हणून तूं जाणटे लोक पळय कोणूय मराठी उलयतात ते मुद्दम आयक, ते सगळे अनुस्वारां सयत उलयतात नाकयां. आनी अशें पसून म्हणटात की डॉक्टर पांडुरंग पिसुर्लेकार आमचो मोठो इतिहासकार न्ही, म्हणजे पुणेच्या एका संस्थेन तांची व्याख्यानां दवरलीं
गोंयच्या इतिहासाचेर आनी तें पुस्तक छापून आयलां पोर्तुगीज मराठी संबंद म्हणून पोर्तुगीज आनी मराठ्याचे संबंद तें व्याख्यान तो बरयतालो आनी वाचून दाखयतालो आनी तें वाचून आयकतना पुण्याचे लोक हांसताले म्हूण ताका हें रिकॉर्डेड आसा कारण कितें की ते अनुस्वार दितात पूण ताजो उच्चार करनात आनी आमकां हें खबर नाशिल्लें म्हणटकच अनुस्वार आसा म्हणटकच तो नाक्यांच उच्चार करपाचो अशें म्हणटकच ताका सोंपो मार्ग हो तूं वाचता तें खंयची भाशा वाचता कोंकणी म्हणटकच ताजो उच्चार कोंकणी उच्चारा भशेन जावंक जाय तूं जर वाचता ती भासूच मराठी आशिल्ली जाल्यार पळय आतां सादी गोश्ट गेले गेले बरोवप एकाच तरेन तूं गेले केन्ना म्हणटलो आनी गेले केन्ना म्हणटलो फक्त कोंकणी तूं जर वाचता जाल्यार गेले म्हणटलो आनी मराठी वाचता जाल्यार गेले म्हळ्यार आसतलें तें कितें उलयता काय म्हणून मराठी गेले म्हणचें पडटलें म्हणटकीर तें भाशे प्रमाणे अवलंबून उरता आतां पळय पेर पेर हें उतर आमचे कडेन आसा आमी चंद्र वापरनात दोनूय कडेन मात्राच वापरतात पेर आनी पेर झाड आनी फळ कॉन्टेक्स्टा प्रमाणे तूं उच्चार करता पेरीक पेरां लागल्यात पेरीक म्हणटा आसतना तूं पे करता धापतो उच्चार करता आनी पेरां म्हणटा आसतना उक्तो उच्चार करता ऑटोमॅटीक जाता कळ्ळें न्ही कांय जाणांक तो दोश सो दिसता भाशेचो तशें न्ही तें प्रत्येक भाशेक उच्चाराची म्हणून एक पद्दत आसा प्रत्येक भाशेक मराठीक आसा हिंदीक आसा इंग्लिशीक आसा कांय देखी दिता हांव हिंदीन युनायटेड बँक बरयतात बँक कशी बरयतात दोन मात्रा आनी अनुस्वार आतां आमकां जर इंग्लीश खबर ना अजिबात आमी वाचतना युनायटेड बँक म्हणून वाचतले पूण हिंदी मनीस ती चूक करचो ना हिंदी मनीस ती बँक म्हणून वाचतलो तशें आमचे कोंकणी लोकांचें ज्या जाग्यार तूं पेर खा म्हणटा तेन्ना पेर खा म्हणचोच ना पेरच खा म्हणटालो इंग्लिशीन BUT बट आनी PUT पूट कित्याक आन्सर ना BUT बट दोनूय पळय स्पेलिंग सारकी पूण उच्चार सारके न्हय त्या मानान पुर्तुगेज खूब सोंपी पुर्तुगेजीन फक्त 3 जर क्रियापदां शिकले आमार देवेर पार्तीर सगळीं बाकीची क्रियापदां त्या लायनीर वतात अपवाद म्हणटा ते खूब थोडे पूण फ्रेंच आनी इंग्लीश न्हय खंयचें कित्याक जाता हांगा एक जाता थंय एक जाता TH पळयात TH खंय थ्रू जाता खंय द जाता खंय आनी कितें जाता ते भाशेचो एक भाशेचो स्वभाव भाशे प्रमाणे जाता प्रेक्षका भितर जर कोणाचो प्रश्न आसता ना ना वेगळे वेगळे विचार पयलो प्रश्न म्हळ्यार 16व्या शेंकड्यान आमी रामायण बरयलें ते तुळशीदास रामायण 16व्या शेंकड्यान वचून बरयलां तातूंत रामायणाक धार्मीक अर्थ जो चड प्रॉमिनंटली मेळ्ळा तो तुळशीदास रामायणांतून मेळ्ळा अशें म्हणटात तर ह्या रामायणांत तुमकां मुखेल पात्र आसात तांकां त्या धार्मीक कॉन्टेक्स्टांत बरयता अशें दिसता काय वाल्मिकी रामायणांत तांकां महापुरुश कशें एक्सप्लेन केला तशें बरो प्रश्न विचारलो हो मदीं सो आसा मदीं पूण चड वाल्मिकीक लागीं वाल्मिकीन आपल्या रामायणांत रामाक राजपुत्र धरला अवतार न्हय देवय न्हय मागीर अध्यात्म रामायण म्हणून एक जालें तातूंत ताका अवतार सो केलो तेंच संत तुळशीदासान फुडें व्हेलें आनी मागीर तो आतां देव जालो हाणें देव करूं ना कोणें कृष्णदास श्यामान ताका देव करूं ना आनी एक बदल केलो ताणें तुवें विचारिल्ल्यान म्हाका याद जाली हांवें म्हणली मूळ रामायणांत 7 कांडां आसात आनी एक संशोधक सांगतात की पयलें कांड आनी निमाणें कांड ही मागीर घुसळायल्यांत म्हणून भितर म्हणजे सीतेक गुरवार आसतना तो रानाक व्हरून सोडटा आनी मागीर तिगेर जवळे भुरगे जातात आश्रमांत वाल्मिकीच्या हें 7वें कांड जाका उत्तर रामायण म्हणटात तें हातूंत ना म्हणजे हो चड वाल्मिकीक लागीं आसा
पूण दैत्य बित्य म्हणटा ते आसात. दैत्य म्हणजे एक राक्षस जात अशी धरया, राक्षस जमात अशी धरया, ती आसा. पूण रामाक खंय देव केल्लो ना. तो मनीस म्हणूनच भोवतेक सगळे मनीस म्हणूनच चलतात. म्हणजे हो वाल्मिकी चड लागीं आसा. आनी दुसरें कारण तें कितें की वाल्मिकी रामायणांत तें 7वें कांड ना. राम रावणाक मारता आनी अयोध्येक येवन परत आपलें राज्य चलयता. हांगा रामायण सोंपता. तेंच हाणें केलां आनी तशें केलां. म्हणटा चड वाल्मिकीक लागीं आसा. दुसरो प्रश्न तुमी म्हणले ते निर्माण केल्ले कारणान 26 भागांत बसयल्ले कारणान तुमकां अशें दिसता की अमकेच कितें आसपाक जाय आशिल्लें तें कट केलें किंवा ना? ना दिसना इतल्या खातीर की मुळांत रामायण म्हणटा जी कथाच ल्हान. महाभारता भशेन व्हडली न्ही. बेजीक मूळ कोर जो आसा तो ल्हानूच आसा. तो ताणें दवरला. पूण उदोळान सांगलें तशें बाकीची पळय कितें उपाख्यानां आनी काडकथा आसात त्यो सगळ्यो काडल्यात. पूण थोड्यो आपल्यालें घुसडायलां. खंयचें तें माजोड्डेकाराचें प्रकरण त्या गोंयांत हाडलां तें आनीक त्यो बायलांची खबर सांगता ती मंडोदरी हें आपल्यालें घालां. पूण आपल्यालें जरी घालें तरी तो तुका पूर्ण रामायणाचें कथानक ह्या पुस्तकांत मेळटा. म्हणजे खंयच बाबा ताणें एक उडी मारल्या आनी मदलें ताजें लायफ कितें घडलें तें सांगलेंच ना अशें दिसना. रामाचें जिवन तुका हातूंत सगळें मेळटा. पूण उत्तर रामायण ना. तो भाग ना. सितेचो वनवास ना. इतलें जर सोडलें तर भुरगेपण धरून राम रावण युद्ध मेरेन तुका कथानक मेळटा थोडे भितर. आनी कोणाचो एक प्रश्न आसा? आमी अशें धरून जाल्यार हें कृष्णदास रामा हांणीच बरयलें आनी तुमी म्हळ्यार तशें की ताणें सुरवातेक मराठींतल्यान काव्य स्वरुपांत कृष्णाचेर हें बरयलें आनी मागीर रामायण अशें जावं येता की ताच्या मुखार ताणें कितें तरी बरयलें जें आमच्या हाताक लागलें ना वा नश्ट जालें. शक्यता आसा काय? खूब शक्यता आसा. खूब शक्यता आसा. खूब शक्यता आसा. कित्याक तो काळूच असो की त्या काळांत ते ग्रंथ घेवन खंय गेले. त्या ग्रंथांची ताणें केली थंय लासले म्हणटो. तिसवाडींत लासले सामकें. तें उरलेंच ना कांयच. पूण साश्टींत पयलीं ईमेल न्ही एडवान्स तुका नोटीस मेळ्ळी. ती एडवान्स नोटीस मेळिल्ल्यान हांणी लिपयलें. पूण तें लिपोवन कितलो तेंप उरतलें. आनी त्या निमित्तान म्हाका याद जाली. एक लक्षांत धरात की कृष्णदास श्यामाच्या काळांत कागद वापरनाशिल्ले. ताणें बरयलें तें ताडपत्रांचेर. मागीर जें उतरायलां तें कागदांचेर. कित्याक व्हायसरॉयान एक आदेश काडलो की मोटे मोटे डॉक्युमेंट म्हत्वाचे पसून तुमी ताडपत्रांचेर बरयता तें कितें गाय म्हणून कागद वापरूंक लागात म्हणून. हें केन्ना 1590. म्हणजे 1590 पर्यंत ताडपत्रांचेर बरयताले असो अर्थ जाता. आनी ताडपत्र म्हणटा शेवटी ताका एक लिमीट आसा न्ही आयुश्याची. बायटी लागूंक शकता आनी कितें लागूंक शकता. बरें पिडयो बदलतात तश्यो. बापायचे पुताक इल्लेशें आसूं शकता. मागीर नातरां पंटुरां जातकच त्या पुस्तकाचें आनी ग्रंथाचें कोणाक पडलां अशें जावं येता. कितल्यो पॉसिबिलिटीज आसात. कल्पना करूं जायना आमच्यांनी. एक इन्स्टन्स मेळटा कितें जे लोक कोचिनाक गेले. केरळची एक गजाल मेळटा एका फॉरेनरान बरयल्ली की आपूण केरळांत आयलो तेन्ना कोंकणी लोक कोंकणींतल्यान आपल्याले धर्मग्रंथ वाचताले म्हणून. कळ्ळें न्ही. म्हणजे ती एक शक्यता आसा की जे कोण पळय गोंय सोडून गेले तेन्ना जितलें कितें व्हरून येतालें आपले बरोबर तें घेवन गेले. पूण तेंय ते सांबाळूंक शकले ना म्हणटकच पळय हांगा कितें परिस्थिती जातली ती. अजून मेळना तें आतां. फक्त तो उल्लेख मेळटा ताणें सांगिल्लो. पूण प्रत्यक्षांत तुका हें मेळना ग्रंथ मेळना. आमच्यान व्हेल्ले आसूंकूच जाय. कित्याक शेवटी धर्मा खातीर वताले न्ही ते. म्हणजे धर्माचे कितेंय ग्रंथ आसत जाल्यार ते बरोबर व्हरतलेच. आनी कोणाकूय कितें प्रश्न आसा जाल्यार घेवया. हय म्हाका जाणून घेवपाक जाय आशिल्लो अहिल्या जी आशिल्ली अहिल्या भाशण जें जाता तें
तो काळ केन्नाचो म्हणजे रामायण जेन्ना घडटाला म्हणजे तो अयोध्येक येवन मागीर तो काळ अहिल्याचो जो अहिल्या राम अहिल्याक मेळटा ना राम आनी अहिल्या केन्ना मेळटात राम आनी लक्ष्मण भुरगे आसतना म्हणजे वय 16 अशें कितें सांगलां थंय विश्वामित्र ऋषी तांकां व्हरता की यज्ञाक आपल्याक राक्षस त्रास दितात तेन्ना तांकां तांचे पसून प्रोटेक्शन करचें म्हणून आनी तें करतात तांचो यज्ञ बिज्ञ सोंपता इतले म्हणसर विश्वामित्राक कळटा की सितेचें स्वयंवर दवरलो म्हणून म्हूण तो ह्या दोगांकय घेवन त्या स्वयंवराक वतना वाटेर अहिल्येचो प्रसंग येता कळ्ळें न्ही म्हणटकच खूब पयलींचो आनी ताजें कितलींशीं इंटरप्रिटेशन आसात थोडे कितें म्हणटात अहल्या म्हणजे जिका नांगर लागूंक ना ती जमीन म्हणजे रामान एग्रीकल्चर सुरू केलें हें दाखोवपाक अहिल्येची कथा रचल्या अशें एक इंटरप्रिटेशन ताजें आसा पूण प्रसंग जो पळय आसा तो पयलींचो म्हणजे लग्न स्वयंवर जावचे पयलींचो यज्ञ सोंपला विश्वामित्राचो आनी तो घेवन तांकां स्वयंवराक वता वाटेर तो अहिल्ये पांय लागून ती अहिल्या जागी जाता तो प्रसंग उदयबाब मुखार वतना आमी तुमी आतांच म्हणलें की ही जी बोली आसा वा कोंकणी जी आसा भास ती मंगळुरी बोलये कडेन लागची अशी आसा वा तुमी आनीक एकूय म्हळें की ही निजाची कोंकणी बोली त्या वेळा वयली त्या काळा वयली त्या अनुशंगानूच हो प्रश्न आसा 16व्या शेंकड्यांतली कोंकणी आनी 21व्या शेंकड्यांतली कोंकणी ह्या दोनूय गजालींचेर तुमी विवेचन करचें एक धांवतें विवेचन केल्यार चड बरें जातलें म्हजे नदरेन भास खंयचीय आसूं भास ही स्टॅटीक नासता म्हणजे जशी काल आशिल्ली तशीच आज उरतली किंवा फाल्यां उरतली अशें सांगूं जायना तरेचे प्रभाव भाशेचेर येतात तरांचे प्रभाव येतात आनी त्या प्रभावांतल्यान भास बदलत वता कांय भासो चड बदलतात कांय भासो कमी बदलतात आनी कांय भासो अजिबात बदलनात कोणाच्यो रानांत एक जमात रावता आदिवासींची तिजो संबंध खंयच्याच शहरा कडेन दुसऱ्या गांवा कडेन ना अशें आसा आमच्या देशांत अश्यो कांय जमाती आमच्या देशांत आसा आदिवासी जमाती जे आपलो संपर्क दुसऱ्या जगा कडेन येवंकूच दिनात आनी दुसऱ्या लोकांक आपले भितर येवंक दिनात फाटीं एक गजाल अंदमानाक घडिल्ली असलीच हय पूण तशेंच हांगा आसा छत्तीसगड त्या वाठारांत झारखंड छत्तीसगड पळय वाठार आसा त्या वाठारांत आसा बस्तर जिल्ल्यांत आसा की ते संपर्क आपुणूय टाळटात आनी कोणूय फोर्सांनी येता जाल्यार पसून ताका आडायतात किंवा मारतात आतां ह्या मनशांची भास बदलना कशी बदलतली ताजेर दुसरो बोच ना न्ही प्रभावच ना पूण आमचे सारके जे शहरांत रावतात सरमिसळ वाडटा जाता ताका लागून हें येता कितें भाशेचेर प्रभाव वेगळे वेगळे पडटात कांय कडेन वसाहतींच्या काळांत हें खूब घडलें जेन्ना युरोपियन राष्ट्रांनी साम्राज्य निर्माण करपाचो प्रयत्न केलो म्हणजे वाडोवप आपलें राज्य वाडोवप पुर्तुगेजांनी कितल्यो कॉलनीज केल्यो आफ्रिकेंत आंगोला आनी मोजांबीक गोंय दमाण दीव भारतांत माकाव तिमोर तेवटेन वयर चायना कडेन हांगा तांचे भाशेचो कितलोसो प्रभाव कोंकणीचेर पडलो ते जर येवंक नाशिल्ले जाल्यार तो प्रभाव अजिबात जावचो नाशिल्लो म्हणटा हो एक फॅक्टर जालो प्रभाव पडपाक आनी हो प्रभाव इतलो आसता एक वेळार की आमी भाग्यवान समजूंक जाय की तो 1684चो कायदो सारको चालीक लागलो ना म्हणून तो 1684चो कायदो जो कोंकणी उलोवप कोंकणी बरोवप कोंकणी शिकप आनी कोंकणी शिकोवप हाजेर बंदी घालता टोटल तो जर चालीक लागिल्लो आज आमची भास कोंकणी आसची नाशिल्ली आनी अशें देशांत अशें जगांत घडलां आज आंगोला आनी मोजांबीक ह्या दोनूय आफ्रिकेंतल्या वसाहतींनी ऑफिशियल लँग्वेज पुर्तुगेज आनी शिक्षणाचें माध्यमूय पुर्तुगेज तांच्यो सगल्यो लोकल लँग्वेजीस मारून उडयल्या मॅक्सिको स्पेनाची वसाहती मॅक्सिकोच्यो सगळ्यो भाशा तांच्यो स्वताच्यो मारून उडयल्यात आनी थंय फक्त स्पॅनिश चलता
म्हणटकच हो केदो परिणाम तो पळय, म्हणजे तुजी भाशाच नश्ट करून उडयता आनी आपली भाशा त्या जाग्यार हाडटा. हाज्यो मदल्यो स्टेजीस म्हणटा त्यो हे प्रभाव, तरेतरेचे प्रभाव. इंग्लिशीचो प्रभाव आमचेर कित्याक हाडलो तर मॅकोलेन इंग्लीश इंट्रोड्यूस केली शिक्षणांत. ताजो हेतू कितेंय आसूं, पूण नॅचरली ताजो प्रभाव आमचेर पडलो, भाशांचेर प्रभाव पडलो. बरोय पडलो, वायटूय पडलो, दोनूय तरां आसात. आतां इंग्लीश भास बदलता पळय कशी. ऑक्सफर्ड इंग्लीश जर म्हळी तिजी स्पेलिंग एका तरेन. अमेरिकन लोक ते आतां बदलूंक लागल्यात. कलर ते LOUR वापरनात, COLOR. म्हणटकच ब्रिटीश साम्राज्य कोसळ्ळें हय काय न्ही. ब्रिटन म्हणटा तें आज ल्हानशें जालां इंग्लंडा पुरतें. अमेरिका वर्ल्ड पावर जाल्या, मोठी इकॉनॉमीक पावर जाल्या. म्हणटा एक दीस असो येवं येता की तुमचें तें आसूं तें पोन्नें हें आतां फुडें व्हरपाचें अशें घडूंक शकता. आनी एक बेगीन घडूंक शकता, म्हणजे खूब वर्सां वचूंक जाय अशेंय ना. म्हणजे अशें भाशा बदलपाचो हो प्रोसेस पळय आसा तो चालूच उरता सदांच. म्हणजे इवन असले प्रभावा शिवाय. पूण प्रभाव जर असले पडले जाल्यार ते चड बदलता, चड बेगीन बदल जातात आनी चड मोठे बदल जातात. म्हणटकच तशे बदल आमच्याय भाशेंत घडत गेल्यात आनी सगळ्या देशी भाशांनी घडल्यात. आमच्याच कित्याक सगळ्या देशी भाशांनी घडल्यात. सर, हाका जोडून एक प्रश्न आसा. हय. ग्रंथांत तुमी पळयलें जाल्यार आमचे कडेन सद्याक चालंत उतर तो म्हणून आसा द्वितीय पुरुशांत एक वचन. हय. ग्रंथांत पळयलें जाल्यार ता अशे तरेन आमकां सांपडटा. तशेंच वदळ तुमकां हांवें प्रश्न केलो, गेले आसा ते गेले म्हणून उच्चारप काय गेले म्हणून उच्चारप. हे दोनूय जर तर धरले, लक्षांत घेतले जाल्यार ताक आतां चालंत आसा ते तो अशे तरेचो स्वन आसा. आनी गेले ताचें उच्चारण घडये एकारान जातालें आसूंये. प्रभावाक लागून, खास करून पोर्तुगेज राजवटीच्या प्रभावाक लागून हे स्वन जे आसात ते चड चालंत जाले अशे तरेचें विधान केल्यार हाचेर तुमची प्रतिक्रिया कितें आसतली? ना, दोन तीन विशय आसात तुगेल्या हातूंत की ता पळय म्हणटा तूं ती खात्रीन प्रूफ रिडिंगाची चूक आसूंक जाय. तो ह्या उतराक ता खंयच ना. आनी हांवें हेंच न्ही महाभारताची 10 पर्वां वाचून काडल्यात, खंयच ना. म्हणटकच खात्रीन ती मात्रा गळ्या किंवा दिवपाक कोणूय तरी चुकला, ती चूक. आनी हांवें सांगलें पळय तुका की 2 मोठ्यो फॉल्ट लायन्स आसात हांगा. खंयच्यो? एक, हांव तुका वाचून दाखयता आसतना तुवें ध्वन्यात्मक पद्दतीन बरयलां आनी तूं परकी मनीस सामको एका परकी संस्कृतींतलो. तुका म्हजी भाशा कळना, तुका संस्कृती कळना, तुका राम कोण तो खबर ना, दशरथ कोण तो खबर ना, असो मनीस बरयता. म्हणटा थंय चुको जावपाची खूब शक्यता आसा. दुसरें, बरयल्या ती भास 450-500 वर्सां फाटली. आज कोणूय जो लिप्यांतर करता तो जर सारको समजलो ना तोय चूक करता. म्हणटा 2 तरांच्यो चुको ह्यो जमेक धरूंक जाय, कळ्ळें न्ही. म्हणटकच सामकें तें बरयलां तशेंच ओरिजिनल आसतलें अशें बिलकूल धरूंक जायना. हे दोनूय प्रकार हातूंत घडल्यात म्हणपाचें स्पश्टच कळटा की रोमींत व्हरतनाय चुको जाल्यात आनी रोमींतल्यान परत नागरींत हाडटनाय चुको जाल्यात. म्हणटकच खूब शिटूकपणान ताजो अभ्यास करचो पडटलो. दुसरो विशय तुवें कितें म्हणिल्लो? गेले तुगेले उक्ती उच्चार. म्हजे नदरेन उक्ती उच्चार हो आमच्या भाशेचो स्वभाव. ताजो आनी पुर्तुगेजांचो कसलोच संबंद ना. आनी जशे ते आमचे भाशेंत आसात तशेंच बंगालींतूय आसा. म्हणजे आमचीच भाशा एक्सेप्शनल अशें न्ही. बंगालींतूय ओकार आसा, एकार आसा आनी आमचेय आसा. आनी तो मूळ भाशेचो स्वभाव अशें धरता, कळ्ळें न्ही. कारण पुर्तुगेजांक लागून हो प्रभाव जाला अशें म्हणपाक कांय जावना, कांय कारण ना, कळ्ळें न्ही. कित्याक हे आमचे उच्चार पुर्तुगेजींतल्यान सहज बरोवंक जातात. म्हणटकच आतां पळय पेर आनी पेर आमी जो फरक केला तो भाशेचो स्वभाव.
आनी भाशा समजतानाच तुवें तो उच्चारय समजून घेवपाचो. तूं पिवटी पूट कित्याक म्हणटा आनी बिवटी बट कित्याक म्हणटा हें इंग्लीश भाशा शिकतनाच तूं शिकता. ताजें लॉजीक कांय ना, ताजे फाटल्यान लॉजीक ना, कारण ना. तशें भाशेचो एक आंग तें. आनीक हांव तुका रिकमेंड करीन शेणै गोंयबाबाचें नादशास्त्र, तातूंत भितर हो विशय डील केल्लो आसा. कोंकणी भाशेचें नादशास्त्र पळय आसा तातूंत भितर हो विशय येता. म्हणटा हे उच्चार आमचेच. आतां कांय नांवांनी पुर्तुगेजाक लागून घडलां आसूं शकता. उदाहरणार्थ सांगता, म्हजें आडनांव पुर्तुगेजा वेळार बेम्ब्रो म्हणटा. फक्त ओ न्ही, ओचेर आनी एक्सेंट ओपन करप, उक्तो उच्चार करपाक. आज बेंब्रे बरयतात. दोनूय चूक, म्हज्या दृश्टीन दोनूय चूक. तें बेंब्रे जावपाक जाय. कित्याक तें कलेक्टीव नांव, एका मनशाचें न्ही, तें फॅमिलीचें नांव. तो कोणालो, तो भेंब्र्यालो. तो कोणालो, तो गावणेकारालो. एक गावणेकार न्ही, तो गावणेकारांच्या घरांतलो अशें अर्थान. म्हणटकच तो भेंब्रो पळय जालें तें एकादी पुर्तुगेज प्रभावांतल्यान जालां आसूंक शकता. अशीं बाकीचीं नांवां आसात. बोडको, भोलो, धेपो, अशीं नांवां खूब आसात. तो घडये म्हाका 100% सांगूंक शकना हांव की ह्या पुर्तुगेजाक लागून घडलें काय आमचेंच कितेंय तरी तशें प्रकरण आशिल्लें काय म्हणून. पूण तशें जावं येता. पूण भाशेंतले एकार आनी ओकार पळय आसा तो आमचे भाशेचो स्वभाव, मूळ स्वभाव. आनी तो मूळ स्वभाव तुका मेळटा हांगा, स्पश्ट मेळटा. जरी चंद्र वापरिल्लो नासलो तरी उच्चारांत तुका तो कळटा. चंद्र वापरूंक ना ओकाराक, कित्याक वापरनात न्ही तो. हांव तो छापला, आमी छापला, ताणें कांय छापूं ना. ताणें छापिल्लें किंवां ताचे जर हाताचें आमकां बरोवंक मेळिल्लें जाल्यार मातशें वेगळें खात्रीन कितेंय सांगूंक जातालें. हें आमी केल्लें काम. म्हणटा आमी जशें छापलां तशें तें आयलां. पूण म्हाका दिसता तो भाशेचो, कोंकणी भाशेचो स्वभाव. ओकार जसो बंगाली तसा तसो कोंकणी तसो. आनी चडशा भाशांनी खंय आयकूंक ना. पूण प्रत्येक भाशेच्यो अश्यो कांय स्पेशलिटीज आसात. हीं खाशेलेपणां दर भाशेचीं वेगळी तरांची, वेगळे तरेची ती आसतात. प्रश्न म्हाका दिसता आनी कोणाचे प्रश्न? एक प्रश्न आसा. जे मूळ उलट आशिल्ली श्री कृष्ण चरित्र कथा मराठी काव्य ह्याच मनशाचें ना. तेंच जालां. तें अर्थांत कितें जालां, आमच्याय मदीं तें सोदप अशें जावंक ना. तांकांय मेळ्ळें तें एक्सिडेंटली. हांव सोदून खंय म्हणून सोदतलो तूं, खंय वतलो सोदपाक. विबा प्रभुदेसायान ताजेर संपादन करून पुस्तक बरयलां, श्रीकृष्ण चरित्र कथा. तागेल्याच एका नातेवाईकागेर जाका पुस्तकां जमोवपाची संवय आशिल्ली ताका तें काणकोणांत मेळ्ळां. मे बी लोलयां पसून आसा तेका तें, कळ्ळें न्ही. एक प्रत. आनी दुसरी प्रत उज्जैन पावली म्हणटकच पळय ती आज सांबाळून दवरल्या सयाजी गायकवाड युनिवर्सिटींत बडोद्याक. म्हणटकच ह्यो अश्यो प्रती तेन्ना खंय खंय पावताल्यो. म्हणटकच कोण समज एक गोंयकार हातांत ती आशिल्ली आनी तो उज्जैनाक पावलो जाल्यार तो बरोबर घेवन गेलो. अशें जावंक शकता. आतां एकच मिनीट घेता. ह्या विशयाचेर एक चर्चा जाल्या, कित्याक हो ऑर्थोग्राफीचो प्रश्न पळय आसा तो येता की ओकार आनी एकार दाखोवपाक वेगळ्यो कुरू वापरच्यो काय म्हणून. हाजेर खूब विचार जाला. शेणै गोंयबाबानूय तरेतरेचे प्रयोग केल्यात. तुमी जर पन्नी पुस्तकां काडून पळयलीं मात्र उरफाटी घाल्या दाखोवपाक एकार ओकार. मात्र आमी जी अशी बरयतात ती अशी घाल्या. मागीर तो आडयो वापरतालो तें तुमकां खबर आसा, उबी आडी, आडवी आडी.
पूण तें आयची टॅक्नॉलॉजी शक्य जायना म्हणटकच तें सोडून दिलां आतां आनी अशें धरलां की भास शिकता ताजे बरोबर उच्चार शिकूंक जाय. आमी इंग्लिशीचें कशें करतात, भास शिकतनाच इंग्लिशीचे उच्चार शिकतात, पुर्तुगेजीचे उच्चार भास शिकतनाच शिकतात. म्हणटकच तशीच आमची भास शिकतना आमचे उच्चार शिकपाचे अशें. आतां मराठी आमकां लागीं आशिल्ल्यान मराठी मनशाक हें कन्फ्युजन जावंक शकता किंवा आमचे पैकी कोणाकय जावंक शकता, पूण त्यो लागीं आसात म्हणून. एकाच प्राकृतांतल्यान भायर सरिल्ल्यो दोनूय भाशा म्हणटा दोनूय भाशां मदीं हें आसा, साम्य स्थळां खूब आसात. बाकी बाबान खंय तरी बरयलां की ज्ञानेश्वरीत एक वाक्य आसा म्हणून ज्ञानेश्वराचें, 64 भाषांचा केला असे गौरव, म्हणजे 64 भाशांचो भोवमान आपणें केला म्हणून. आनी त्या खातीर म्हणटा तो ताणें म्हणजे मुद्दम हेतुपूर्वक वेगळे वेगळे भाशांतले शब्द वापरल्यात. म्हाका पूर्णपणान मान्य ना तें, कित्याक मुद्दम कोण दुसरे भाशेंतलो शब्द आपल्या हातूंत घालचो ना न्ही. तें कितें जालें, मदीं एक स्टेज अशी आयली की दोनूय एक पयली कोंकणी ब्रँच आवट जाली प्राकृतांतल्यान, शौरसेनी आनीक अपभ्रंश. एक कोंकणी स्प्रावट आवट जाली, मागीर मराठी जाली. आनी मदीं एक काळ असो आयलो की दोनूय भाशां मदीं खूब साम्य, एक उतर ही भाशा वापरता आनी ही भाशा वापरता, असो एक काळ गेलो मदीं. आतां तांचें साहित्य पयलीं सुरू जालें, ताका 700 वयर वर्सांची परंपरा आसा. ताका लागून ती उतर तांणी वापरतकच आमकां ती मराठी जाली. मागीर तांचेर छाप मराठी म्हणून बसलो. आमी लेट सुरू जाले, आमची परंपरा कितलीशी, कृष्णदास श्यामा पासून धरलो जाल्यार 450 वर्सांची, पूण एदवार्द ब्रुंद सौज धरलो जाल्यार अवघी 200-250 वर्सांची. म्हणटकच ही आमची ल्हान परंपरा. म्हणटकच खुबशीं आमची जी खऱ्या अर्थान आमची उतरां आशिल्लीं ती मराठीन घेतली. असो एक काळ मदीं गेला, असो एक काळ मदीं गेला. याच प्रश्नात तुम्ही म्हणले आणि खूप कडेन वाचपाक मेळटा की कोंकणी पयली वेगळी जाली आनी मागीर मराठी पूण मराठीचो दावो आसता की अभिजात लँग्वेज असोसिएशन सगळ्यांत पयली आनी खूब कडेन वाचपाक मेळटा कोंकणी खूब पयलींची आनी मागीर कोंकणी अशे तरेचो खूब कडेन मेळटा. आतां अशें आसता आमचो कोंकणी मराठी हो सासून सांगपी असो खंयच आमकां एक आमी अशें म्हणटा आसतना सुद्दां की ही तत्सम उतरां तत्व उतरां अशे तरेची वापरतात. सो जरी संस्कृतांतली जरी ती उतरां आसली जाल्यार सुद्दां ती आमची खंय तरी तकले भितर आसा की ती मराठी आमी वापरतात. बरोबर बरोबर. ताका उपाय ना, ताका फक्तच जागृती लोकां भितर जावपाची. कित्याक संस्कृत एक मोठी अडचण आमची जाली ती अशी की संस्कृताचें शिक्षण गोंयांत अजिबात ना जालां. आतां पळयात, म्हजे पिळगेंतलो फक्त एक शांतारामबाब बालावलीकार आशिल्लो जो संस्कृत जाणा आशिल्लो आनी कोणूच आमचे मदलो संस्कृत नकळो आशिल्लो. भुशण भावे आज जाणा, पूण अशे खूब थोडे लोक आसात की जांकां संस्कृत भाशेचो अभ्यास आसा. आनी तो आसप हो एक एसेट, मोठो एसेट भाशांचे बाबतींत, आमचीच न्ही खंयच्याय भाशेच्या बाबतींत जी इंडो युरोपियन कुळांतली आसा ती. बेज खुबशी तातूंत आसा, खुबशी मागीर प्राकृतांतल्यानय आयल्या, पूण बेज तातूंत आसा. ती बेज जर कळत जाल्यार तुका ताजी व्युत्पत्ती मेळपाक सोंपें जाता खंयच्याय उतराची. हें उतर खंयच्यान आयलें एकच देख तुका दिता, वेळ जायना मू स्नेहा. हां, भशेन आनी भाशेन कोंकणीत बरयता आसतना आमी ते भाशेन करनाका किंवा सोड कसलेंय वाक्य घे पूण हय अशे भशेन ताणें सांगलें किंवा अशें. तर भशेन काय भाशेन हो प्रश्न येता. हालीं कोण अजून चुकून तें भशेन बरयतात. आतां हांव भाशाशास्त्रांतलो मनीस न्हय,
पूण हांव एक लॉजीक वापरतां. लॉजीक अशी की भशेन जाल्यार मूळ उतर कितें, कशें घडलें भशेन म्हणटा तें उतर ताका मेळना, जाप मेळना. भाशेन कशें घडलें हाका जाप मेळटा. गांवांनी जर वचून उलयत लोकां कडेन ते शब्द वापरतात पळय, असली वस्त जायते भासांची आसता. भास ह्या उतराक 2 अर्थ आसात कोंकणींत, एक भाशा म्हणून आनी एक तरा म्हणून. म्हणजे जायते भासांचें आसता अशें जायते भासांनी करूं येता. भासांनी म्हणजे तो तरांनी, भाशे शब्द वापरना तो, लँग्वेज म्हणून वापरना, तरांनी म्हणटा जाणटे लोक आमचे. आमी आमचे पिडयेंत खुबशें असलें वगडायलां. म्हणटकच तें भास म्हणटा ताजी अर्थूच तरा. म्हणजे भास जर तर भाशेन जावपाक जाय, भशेन जायना अशें. म्हणटकच ह्या कामाक तुवें म्हणटा थंय वचचें पडटा. म्हणटकच मूळ आमचें खंयचें त्या मुळांतल्यान येवचें पडटा. म्हाका एक इंट्रस्टींग याद जाता की गोवा कोंकणी अकादमी स्थापन जातकच एक कमिटी केली शुद्ध लेखनाचे नेम करपाक. आनी तातूंत भाशाशास्त्र शिकिल्ले 2 मनीस आशिल्ले, फादर प्रताप नायक आनी फादर मॅथ्यू आल्मेदा. त्या भायर पुरुषोत्तम काकोडकार स्वता संस्कृतांतले बरे जाणकार. मागीर अनुभवी शिक्षक आशिल्ले, अनुभवी लेखक आशिल्ले. असो जशे प्रश्न आयले डिस्कशनाक, फादर प्रताप नायकान सदांच एक प्रश्न काडप की तुमी परत परत संस्कृताचो संबंद कित्याक लायतात काय म्हणून. म्हणटकच आमकां आयकुपाक विचित्र दिसतालें परत परत संस्कृताचो संबंद कोंकणी कडेन कित्याक जोडटात काय म्हणून. मागीर ताका एक दीस सांगलें सभाग्या म्हळें कोंकणी इंग्लिशींतल्यान आयल्या जाल्यार इंग्लीश व्याकरण आमी फॉलो करूंक जाय, तपासूंक तरी जाय. कोंकणी देंवल्याच पयलीं मुळान संस्कृतांतल्यान न्हय. संस्कृत प्राकृत मागीर आमच्यो आयच्यो आधुनीक भाशा ही आमची हायरार्की. म्हणटकच आमकां संस्कृता कडेन वचचें पडटा ताजी व्युत्पत्ती जाणा जावपाक मुळांत कितें आशिल्लें तें. म्हणजे संस्कृताचो संबंद तुमी कित्याक जोडटात असो प्रश्नच उपस्थित जायना. आनी खंयचे भाशेचो जोडटले, दुसरे भाशे कडेन आमचो संबंद ना न्ही. जगांतल्या ग्रीक आसा, लॅटीन आसा. मागीर ओगी रावलो. पूण अशे तरेचे कल्पना लोकांच्यो आसतात. चेतनान आनी एक विचारिल्लें विसरलो. एखादी कवर जालें आसूं येता हातूंत. तुका विचारताले तें मेळ्ळी, जाप मेळ्ळी. कोंकणी मराठी हय. न्ही हें म्हजें मत न्ही, हें भाशाशास्त्रज्ञाचें मत. स्ट्रिक्ट भाशाशास्त्रा प्रमाणे मराठी पयलीं ब्रँच आवट जाली प्राकृतांतल्यान, कोंकणी पयलीं ब्रँच आवट जाली. पूण कोंकणी साहित्यीक परंपरा सुरू जाली ना. कोंकणींत कोण संत जाले नात त्या वेळार. मराठीक संत मेळ्ळे आनी भक्ती साहित्य निर्माण जालें आनी साहित्याची परंपरा सुरू जाली. ताका लागून एक उतर जर तांणी वापरलें ताजेर छाप तें मराठी म्हणून बसलो. वेरेस कोंकणी छाप बसूंक पावलो ना, कित्याक कोंकणींतल्यान कांय निर्माणच जालें ना त्या काळान. अशें घडलां हें खरें, सामकें खरें. देवा वेळ जाल्लो आसा. शेवटाक आमी सोंपोवच्या पयलीं तुमकां जर कितें शेवटाक टिप्पण दिवपाचें आसा. ना हांव इतलेंच म्हणन की जांकां दोनूय रामायण महाभारत ह्यो कथा म्हणून, पूण आमी पोन्नें कोंकणी साहित्य म्हणून शिकतात तेन्ना एसेन्शली तो भाशा शिकपाचोच एक वांटो आसता. पोन्नें साहित्या बरोबर आमी पोरणी भाशाय शिकतात. ती इल्लीशी खोलायेन शिकूंक जाय. म्हणजे वयली वयर जर विचार केलो जाल्यार हो कृष्णदास शर्मा मंगळूरच्यान आयिल्लो काय कितें असो प्रश्न पडूंक जायना. ही भाशा अशी कित्याक हाजें खरें उत्तर सोदून काडूंक जाय. तर आमकां भाशांचो अभ्यास करपाक सोंपें जातलें. आनीक तितली खोलाय MA पावण्यार म्हज्या कोतान आसूंकूच जाय. सकल म्हणना पूण पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतना की बाबा हें अशें आसूं जाल्यार तें कित्याक
ह्या प्रश्नाचो सोद घेवप हें खूब गरजेचें. वयले वयर वचून उपयोग ना. तुमकां एकच उदाहरण दिता म्हजें स्वताचें आनी सोंपयता. हांव जेन्ना युनिवर्सिटीन गेलो 2014 वर्सा म्हाका ताणें 3 वर्सां खातीर चेअर पर्सन म्हणून अपॉयंट केलो. थंय एक बाकीबाब बोरकार चेअर फॉर कंपॅरेटीव लिटरेचर म्हणून आसा आनी तें कितलो तें वॅकंटूच आशिल्लें. थंय नेमलो आनी म्हाका सांगलें 2 विशय शिकय म्हणून. तातूंतलो एक विशय आशिल्लो तो पोरणें कोंकणी साहित्य. तातूंत भितर हांव ही दोनूय रामायण महाभारत आनी 7 पाद्रींनी तयार केल्लें साहित्य इतलें घेतालो. कित्याक मागीर खंड पडटा 200 आनी मागीर एदवार्द ब्रून द सौज 1889 सुरू जाता. पयल्याच टॅस्टीक आमी पेपर तपासलो पळय, पयल्याच टॅस्टीक दर उतर तपासलें हांव. मातशें कश्ट पडलें त्या वेळार, कित्याक 40 भुरगीं 40 पेपर आनी उतरान उतर तपासलें आनी हांवें चुकलो तें तांबडे पेनान मार्क केलें. पेपर तांबडे गुंद सगळे. ते घेवन हांव वायस चान्सलरा म्हऱ्यान गेलो. तेन्ना डॉक्टर सतीश शेटये वायस चान्सलर. म्हळें हें चित्र आसा. ताणें म्हाका सांगलें तूं समजुशी हें कोंकणींतच आसा म्हणून. तशें ना, हें मराठींतूय आसा, हिंदींतूय आसा आनी इंग्लिशींतूय आसा. आपले कडेन अर्ज येतात, आपले कडेन पेटिशन्स येतात भुरग्यांनी बरयल्लीं आनी एक वाक्य ग्रॅमॅटिकली करेक्ट मेळपाक कठीण जाता म्हणून. हें ताजें वाक्य. म्हणून हाजेर कितेंय तरी उपाय करूंक जाय. उपाय हय म्हणलो उपाय करूंक जाय, पूण आमच्यांनी कॉलेजांक डायरेक्ट करूं नजो. युनिवर्सिटीच्यान फ्रेंडली बेजीचेर म्हणून आपल्या प्रिंसिपलाक सांगूं जाता, पूण तुमी अमकें करात म्हणून आपल्याच्यान सांगूं नजो. म्हणटकच म्हळें आमच्यांनी करूं जाता. हरशीं MA लेवलाचेर शुद्ध लेखन व्याकरण शिकोवप म्हणटा तें हांसतलें आमकां जग भायलें, पूण करचें पडटा न्ही. ना जाल्यार कितें करतलो. भुरग्याची अडचण आसा, कित्याक ताजो अन्याय ना, तूं वेवस्थेंतूच ना न्ही तें. हें शिकोवप जावंक जाय हायस्कुलाच्या लेवलाचेर. विद्यार्थ्याक दोश दिवं नजो. म्हणटकच मागीर तो म्हणालो तूं तयार करता कोर्स. हय म्हळें हांव करतां, पूण हांव बाकीच्या मराठी हिंदी बिंदीचे हाडले पळयल्यार तातूंत आसा असलो कोर्स, पूण ते शिकयना. कित्याक पयलीं शिकून आयिल्लीं आसतात भुरगीं, तांकां ती एडवांटेज मेळटा. आमकां ती एडवांटेज मेळना आनी ताका लागून हांवें तो कोर्स तयार केलो. आनीक तेन्नाच्यान दुसऱ्या वर्साच्यान 2015तल्यान तो पयल्या वर्साक लागू जालो. तेन्ना तपासतकच डिस्कशन जातालें क्लासांत पेपराचें. प्रत्येक जाण पेपर पळोवन विचारतालो आपल्या. एक विद्यार्थिनीन विचारलें म्हाका, सर म्हाका इतले कमी मार्क कित्याक पडले? म्हाका कॉलेजांत सदांच 70, 75, 80 मेळटाले, तूं इतले कमी कित्याक दिले? हांवें म्हळें कमी दिल्यात तें खरें, आनी तुगेलो पेपर काडून पळय तें तांबडें कितलें आसा तें. एक म्हळें लक्षांत दवर, हो मॅथ्साचो पेपर न्ही, हो हिस्ट्रीचोय पेपर न्ही. मॅथ्सांत कितें जाता 2 + 2 = 4. 4 म्हणून तुवें बरयलें तुका 100% मार्क दिवंकूच जाय. हांवें भाशेचें तशें नासता. हिस्ट्री तुज्यान एक लॅटिट्यूड घेवं येता, कित्याक तुका हिस्ट्री हांव तपासता कितें तुका हिस्ट्री खबर आसा काय म्हणून. जनरल नॉलेजीचो प्रश्न आसल्यार समजून घेता जनरल नॉलेज आसा काय म्हणून. थंय भाशेची 1-2 चूक जाली जाल्यार ती अशी आडनदर करूं येता. पूण म्हळ्यार तुमी शिकतात भाशा, डिग्री घेतली ती भाशेंत. फाल्यां जर खंय तुमी एप्लाय केलें आनी टॅस्टीक तुमकां आपयलें, टेस्ट करून पळयतलो ती तुमची भाशा. आनी ती भाशाच जर सारकी नासत तुमचें प्रॉस्पॅक्ट कितें फुडें? आनी तांकां हांवें मागीर एक वाक्य बरोवन दाखयलें. सीता समज प्रश्न आमी विचारलो, सीता ही कोण? उत्तर बरय. सीता ही जनकाची धूव आनी रामाची बायल. सीता ही जनकाची धूव आनी रामाची बायल. तोंडान सांगलें कांय प्रॉब्लेम ना. बरयतना हेंच वाक्य 3 चुको करून बरोवंक जाता, 4 चुको करून बरोवंक जाता, 5 चुको करून बरोवंक जाता आनी चूक नासतना बरोवंक जाता. म्हणटकच चूक करूंक नाशिल्ल्याक आनी 5 चुको केल्ल्याक एकूच मार्क दिवपाचे भाशेच्या पेपरांत? शक्य ना न्ही. एकल्यान चूक नासतना बरयलां
आनी दुसऱ्यान 5-6 चुको केल्यात. रस्व आसतना दीर्घ केला, दीर्घ आसतना रस्व केला, धू आसतना रस्व बरयला, म्हणून म्हळें हें अशें जाता. मार्क चड पडटले जाल्यार भास सुदारूंक जाय. आनी भास सुदारप म्हणजे व्याकरण आनी शुद्धलेखन पयलीं. मागीर कोणाची भाशा एखादी चड बरी आसता, चड तितली बरी बाकीच्यांची नासता, तें वेगळें, तें वेगळें. बरी आसत जाल्यार चड मार्क मेळटले, ती गजाल वेगळी. पूण हें शिकप, एसेन्शियल शिकप, दुर्दैवान आमची सिस्टम सारकी नाशिल्ल्यान हें MA लेवलार करचें पडटा. पूण उपाय नाशिल्ल्यान आनी तांच्याय इंट्रस्टान 2 गोश्टी हांव एम्फसायज करतालो तुमी. एक, कंप्युटर कोंकणींतल्यान वापरूंक एसेन्शियल. तूं कितलीय बरी कोंकणी बरयली आनी जर कंप्युटर वापरूंक आयलो ना जाल्यार परत प्रॉब्लेम येतलो फुडल्या आयुश्यांत. म्हणून ते मागीर आमी अस्मिताय प्रतिश्ठानान कंप्युटर लॅबोरेटरी तांकां डोनेट केली. 40 भुरगीं थंय कंप्युटर शिकूंक शकतात. कारण तूं एकदम बरें बरयता म्हजे भशेन जाता तें. पण म्हजे पिरायेचेर समजून घेवंक जाता न्ही कोणाच्यानय की हांव बरयता पूण कंप्युटर वापरूंक जाय कळना म्हाका, किंवा गेलोच ना, त्या वाटेकच गेलो ना अशें म्हणून येता. चूक ती, बरोबर न्ही, पूण ह्या पिरायेचेर तें जायना. पूण तरूण पिरायेचेर हें करप सामकें गरजेचें. एक भाशा आपली सुदारप आनी दुसरें कंप्युटर वापरूंक शिकप. जितलो चड बरे रितीन वापरता तितले चड फॅसिलिटी आनी प्रॉस्पॅक्ट. म्हत्वाचें म्हणजे कितें की शेवटी शिकप कित्याक? शिकून तूं घरा बसतलें जाल्यार गजाल वेगळी, पूण शिकून तूं फुडें कितेंय तरी करूंक सोदतलें न्ही, खंयच्याय तरी क्षेत्रांत वतलें, थंय कोंकणी सारकी वतली जाल्यार हें गरजेचें. आनी इतलें जर घडलें आमच्या ह्या प्रयत्नांतल्यान जाल्यार म्हजे दिश्टेन आमी समाधान मानूंक जाय. तुमी सगळ्यांनी पासियेंसान आयकलें, ह्या खातीर देव बरें करूं. उदय बाब, तुम्ही म्हणले तसे कोंकणी व्याकरण आणि शुद्धलेखन आता अभ्यासक्रमान आसा, तशेंच आता देवनागरी टंकलेखन होय विशय अभ्यासक्रमान आसा. बरी गजाल. ब्रिटीश साहित्यान आमकां विलियम शेक्सपियराची नाटकां मेळटा, जी वाचतना आमकां खंय तरी आडखळ जाता, कारण ती ओल्ड इंग्लिशीन आसा आनी मागीर ताचें खंय तरी एक आमकां लिपयांतर केल्लें मेळटा. पूण तशेंच कोंकणीन आमी जेन्ना रामायण महाभारत वाचता तेन्ना आडखळ जाता वाचतना, पूण एक 2-3दा वाचलें वा कोणाकय मार्गदर्शन घेतलें काय आमकां ती समजूंक सोंपें पडटा. आज तुमी आमकां जे 24,000 श्लोक जो कृष्णदास श्यामान 26 वा 32 कथांनी जो 8 रुपान मांडिल्लो, तोच तुमी आयज हांगा सुटसुटीतपणान, सोंपेपणान आनी जाता तितल्या कमी वेळान तुमी आमकां हांगा समजायलो. निश्चितच विद्यार्थ्यांक हाचो खूब उपेग जातलो. आनी ताचे खातीर हांव विद्यार्थ्यां वतीन, कोंकणी भाशा मंडळा वतीन, कोंकणी वाचन विश्वा वतीन तुमकां खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमकां हांगा भाशा मंडळान प्रेक्षक आयिल्ले आसात, तशेंच कार्यावळ आमच्या YouTube चॅनलाचेर पळोवप्यांकूय हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सगळ्यांक बरी सांज जावन येता. देव बरें करूं. हांवूय तुमच्या ह्या उपक्रमा खातीर तुमकां परबी दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा.